सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता, 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 सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुकणी सौसा सौम्याची स्तुती गायता, 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 सुकणी सौसा सौम्याची स्तुती गायता. गोडे डोंगर सौम्याची स्तुती गायता, 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 गोडे डोंगर सौम्याची स्तुती गायता. रुख सडा सौम्याची स्तुती गायता, 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 रुख सडा सौम्याची स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया, 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 एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया. ताळ्यो पेटून सौम्याची स्तुती करूया, 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 ताळ्यो पेटून सौम्याची स्तुती करूया.
पाळयो पेटून सोमयाची स्तुती करूया पाळयो पेटून सोमयाची स्तुती करूया ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून सोमयाची स्तुती करूया नाचून गावून सोमयाची स्तुती करूया नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून सोमयाची स्तुती करूया नाचून गावून सोमयाची स्तुती करूया नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया स्तुती करूया सोमयाची हालेलुया 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 स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती करूया सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोमयाची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता हालेलुया 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 तुका आम्ही आराधन करता सुनिया वाकाणी दिन वाजता हालेलुया 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 एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धंक्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया मगाच्यान आज पर्यंत आमच्या देवान आमकां राखला सांबाळला पोसला आमच्या गरजांक आमचो देव पावला आमच्या हर एका कष्ट अनवरांत सबार व्यक्ती मुखांतर आमच्या गरजेक ताणें कुमो केला हे सर आमी मती काडया सोम्याक आमी काळजात तावन अर्गां दिवया आनी काळजात तावन आमी सांगया मौनपणी अर्गां तुका सोम्या तूं आमच्या जिवितांत असर्यांक केलंय अर्गां तुका सोम्या सोम्याच्या जिवितांत सबार पटी आमी कश्टांत बुडल्ल्या वेळार अकांतांत बुडल्ल्या वेळार आमकां तुवें राखलय तुका अर्गां सावला म्हजें जिवीत जाल्ल्या वेळार जिणींत कश्टांचे कश्ट म्हणल्यार दर्यार आमी पैणकर नासतना आमच्या जिवितांत तुवें बरवसेचें उजवाड फंकले त्या वेळार आमकां कुमो करूंक आयिल्ले व्यक्ती सोम्या तुवें जडले जावन आसात तुवेंच धडले व्यक्ती त्या देखून आमी तुका होगळाप आराधन
स्तुती आमी तुका करता. तूं हर एक दीस म्हणले बरें आमकां हात धरून चलयलय. मस्त बरी आमची भलायकी बिगडल्या वेळारी, कुटुंबांत समस्या चडल्या वेळारी, तुजे तो न्हू पयसवेचे दीस आयिल्ल्या वेळारी तुवें आमचो हात घट्ट धरलय सोम्या. आमकां सांबाळलय, राखलय, तुजे कृपा दिलय. तुका अर्गां पगलाप आराधा. जेजू तूं आमचें बोळ जावन आसाय. जेजू तूं आमचो अस्त्र जावन आसाय. जेजू आमच्या जणेकल्या जिवितांत तूं उलयताय. तुका जावं सर महिमा, आराधन, स्तुती, होगलाप सदां काल. आमचे मागणी आयकुंच्या देवा तुका जावं आराधन, होगलाप सदां काल. आमेन, आमेन, आमेन. सांगात आमी एक गीत गावया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार, पेज नंबर 47, गीत 68, 68. आमकां सडी तें कळीत आसा गीत. सांगाता मेळना आमी ताळयो पेटोवन गावया. जेजूची पदवी आनी अधिकार आमकां मेळून दी. आमकां ताजी कृपा मेळून दी. ताज्या पदवी आनी अधिकाराद्वारे आमकां सुटका मेळून दी. ह्या गिता मरिफात आमी देवाचे उतार नियाळ कर सांगाता मेळ आमी मागया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सगळ्या संवसारांत सदां सर्वदा. 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 दर्यो गाजता, सूर्यो लाजता, तारारारानी ताची महिमा. दर्यो गाजता, सूर्यो लाजता, तारारारानी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ज्ञान आणि मान्य, मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ज्ञान आणि मान्य, मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. बक्षिता दया आणि कृपा तो दक्षिता. जेजू आकुलता आमकां बक्षिता दया आणि कृपा तो दक्षिता. पदकाच्या कोणा बुडोन आसलेल्या अज्ञात मोजादू नितळ तो करता. पदकाच्या कोणा जादू नितळ तो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. आणि ज्ञान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया. म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटा भद्र कडपा वयर तूं रावयताय सोम्या. नव्या जिविताक म्हज्या ताळो हांवें उबारून तुका स्तुती करून एक नवें गीत हांवें गावंक म्हज्या जिवितांत असर्येनी म्हणले बरें तुवें राखलय. त्या देखून आमी तुका हळ जातोन अर्गां दिता सोम्या. तूं पदवेदार, तूं तुजो अधिकार
निसर्गा संसारात तशेंच म्हज्या जिवितांत. म्हज्या जिवितांत अंडरची मेठा भद्र करपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेठा भद्र करपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेठा भद्र करपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेठा भद्र करपावय तो रावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. आणि ज्ञानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. ज्ञानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. ज्ञानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. आमी ध्यानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. येसु रक्षका ವಲ್ಲಭ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹತ್ವವು ಗೌರವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಮಗ್ನ ಮಾನನಿ ಗೌರವ ದಿವ್ಯ ಸದಾ ತಾಕ ಆಮच्या सम्या. आमेन. ध्यानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. आणि ध्यानानि मग्न मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या रायांक. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया सरस्वती महिमा हालेलुया वाकणीत काजुनिया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याक आमचे मध्ये स्वागत करूया. पवित्र आत्मा आमी आयकुची ती सोम्यांची उतरां आमकां समजून घेवंक कृपा दिवं दी. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां धैर्य दिवं दी, भलायकी दिवं दी, आशिर्वाद पोतून दी. पवित्र आत्म्या आमचे मदें तुका आमी स्वागत करता. आतां आमी आयकुचें सोमेचें उतार आमच्या हर एक जिवितांत क्रियाळ जावं दी, आशिर्वाद भरीत जिणी जियोंक कृपा मेळून दी म्हण आमी ह्या गितां मारिफात पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करूया. पानसंको 100 पेज नंबर 100. ये पवित्र आत्म्या ये तू काल सर्वोच्चा मोग माका शिक सकळ म्हणे ये पवित्र आत्म्या ये तू काल सर्वोच्चा 오토제 모두 법이 오토제 데이빅스크 오토제 모두 법이 오토제 데이빅스크 오토제 모두 법이 이 पवित्र आत्म्या ये तू काल सर्वोच्चा शांती वाटो गाक ये पवित्र आत्म्या ये तू काल सर्वोच्चा शांती वाटो गाक वोत मोचे शांती तुझी वोत मोचे भक्ति तुझी वोत मोचे शांती तुझी वोत मोचे भक्ति तुझी पवित्र आत्म्या देण्या दोतारा आमकां हर एकल्याकी मगणें करूंक प्रेरण शिकोवन दिवच्या पवित्र आत्म्या तुका आमचे मदें आमी स्वागत करता. आज आमी आयकूंक वेचीं उतरां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत धैर्य दिवचीं उतरां जावं दी, बुजवणेचीं उतरां जावं दी, बरीं कुटुंबां जिवीत जियोंक आशिर्वाद दिवचीं कुटुंबां जावं दी. पवित्र आत्म्या ये तू काल जन्मोच्या मुक्ती वाटो गाक ये पवित्र आत्म्या ये तू काल जन्मोच्या
म्हाका सर्गींचिवा पवय म्हाका सर्गार आसा दातय म्हाका सर्गींचिवा पवय म्हाका सर्गार आसा Alleluia 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. दया करून बसा. क्रिस्त दैमगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी हर एकली ह्या वर्सा बरवसाचे यात्रेक जावन आमी पैण आराम केला आनी आमच्या कुटुंबांत कशें आमी हर एकलेनी एक बरवसाचें कुटुंब बांदून हाडचें ह्या विशयान थोडोसो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हे बरवसाचें कुटुंबां आमकां खंयसर मेळटात, आमकां दाखलो खंयसर मेळटा. आमी कोणाचें प्रेरणेखाल आमचीं कुटुंबां आमचें वैयक्तीक जिवीत आमी बांदून हाडिचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार आमकां पवित्र पुस्तकांत आज थोडीं कुटुंबां हांव वेंचून काडटां आनी तीं कुटुंबां जावंक पावतलीं आमकां हर एकलें की एक आदर्श कुटुंबां. त्या कुटुंबांचेर आमी नियाळ केल्ल्या द्वारी तीं कुटुंबां कशें बावरतांत बरवशान जियेलीं असाध्य म्हणलें सवाल तांच्या मदें आसलें जाल्यार तीं कुटुंबां तांची नदर वस्तूंचेर तांच्या सक्तेचेर तांणी दवरुना, तांच्या शिकपाचेर जणवायचेर दवरुना, बगर तांणी तांची नदर देवाचेर दवरली. आपयलो देव आमकां राखता. तातूंत आमी केदाळे गायता पळय गीत एक, देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो. आनी आमी थंयसर फस्ट सांजा कितें म्हणटा म्हळ्यार पोसचो देव रसलो देव आमकां पोसता, पोसचो देव आमकां राखता. हर एक दिसा देव आमकां पोसता, रसलो देव पोसता, पोसलो देव आमकां राखता. त्या देखून आमी खंत करीचे म्हणना. त्या देखून देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो आनी तो देव आमचो सगळ्यांचो. त्या देखून म्हाका न्हू बरवसाचे यात्रेक आमी जावचें म्हण सांगल्यार आमची नदर कंप्लीट देवाचेरच दवरची. मनशाचेर दवरल्यार आमी सोलवता, देवाचेर आमी बरवसो दवरची. म्हाका म्हज्या वळखीचें कुटुंब आसा तें सुमार एक 20 वर्सां 10 वर्सां पयलें तांणी क्रिस्तांव बावार्थ आपणायल्लो. तिजें नांव मेरी रत्ना म्हूण सांगून. तें मातसो दुबळें कुटुंब आनी एक दीस त्या दुबळे कुटुंबान त्या भुरग्यांक शिकप तिणें दिल्लें. शिकप दिल्लें मागीर भुरगीं इल्लें कामाक जॉयन जालीं. ताच्या मागीर त्या कुटुंबाच्या येजमानाक अशेंत मागणें करतना एक प्रेरण आयलें. तो केदाळे दुसऱ्यांच्या बसांत ड्रायव्हर जावन रेपेटी कंडक्टर जावन कसलें काम मेळटा तें करत आसलो. आनी एक दीस ताका अशें एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें, प्रेरण मेळ्ळें. प्रेरण कितें गे म्हळ्यार आमी कित्याक आनेकल्याच्या हाताखाल आमी काम करीचें, आमी तें एक नवें बस केल्यार कशें गे म्हूण. एक कार काणगेचें जाल्यारच 10 टन कितले वयर वयर म्हण सरवता मॉल न्ही गे. एक बसच काणगेचें जाल्यार तें सिंपल बस न्ही, लग्जरी बस, टुरिस्ट बस काणगेचें जाल्यार. हांवें ताका फोन केल्ल्या वेळार सांगलें आतां सदां एक बरें जेवण जेवंक तुमी कश्ट नासात. त्या देखून इतले आलोचन करनाकात. देव दिता राखया आनी मागणें करया म्हणून ताणें 1 म्हयनो वगत रावलो.
ताच्या उपरांत परत्यान सांगूंक लागलो फादर कित्याक म्हाका एक बस कणगेचे मनशें एक बारी बगता म्हणालो आनी एक दीस कणगेच्यान बगता म्हूण सांगूं ना बस हाडनस लोनार बस हाडलें आनी त्या बसाचेर आशिर्वाद घालूंक बेजार करूंक आपयलें आनी ताका म्हज्या मुखार आसतलीं सवालां कितें गे म्हळ्यार वो कशें रीण फारीक करता कित्याक म्हळ्यार त्या वेहिकलाक हर एका टायमार सिजन म्हणलें आसतना थोडे फावटी ऑफ सिजन आसता थोडे फावटी इल्लें बरें मेळटा थोडे फावटी कांयच मेळना कशें मॅनेज करताय लोन कशें भरताय तो म्हणलो पसुल्लो देव आमकां रगता आमी खंयचेय एक बोवार्थान जियोन आसलो हांव आमचेर उजवाड फांकला आनी आमकां एक भरवोसो लाभला आनी अशें आराम केलें ताजें पयलें सुमार एक 4-5 म्हयने वेहिकल रावयले कडेच रावयलें कित्याक म्हळ्यार खंयच ताका कॉन्टेक्ट्स मेळूंक वतना तो बडें मेळूना मागीर तें बस थंयच रावयलो मागीर परतें ड्रायव्हराच्या कामाक दुसऱ्यांच्या वेहिकलाक गेलो आनी घरा निरंतरी मागणी करनासतली निरंतरी मागणी करनासतली सुमार 6 म्हयने जाल्ले उपरांत परत्यान ताणें फोन केलें हांवें विचारलें कित्याक तुवें सुमार 2 म्हयने फोन करूंक वचनाय बिजी आसले गे कामान बिजी आसले गे ना फादर 2 म्हयने फुल्ल सिजन म्हजें बस रावूंक वेळ मेळूना फुल्ल सिजन आसलें बरें म्हाका बडें मेळ्ळें आनी बरें प्रॉफीट मेळ्ळें मगाचें न्हू 5 वर्सांनी ताजें सगळें रिणच फारीक जावंक गेल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बावडत पळया मगाचें न्हू बावडत पळया कितलो बावडत आनी तो म्हणलो आमकां मागणें केल्ल्यान तो देवान दिजे म्हण ना फादर मागणें केल्ल्यान देवान दिजे म्हण सांगून ना देव म्हणटा हांव तुका सांगता हांव तुका फरमायता धैर आनी थीर आनी धैरान राव खंय आसा तें उतर जोशुवाच्या बुकांत पयल्या पुस्तकांत 9वे बोल जोशुवा चॅप्टर 1 वर्सेस 9 धैर आनी थीर राव भियेनाका आनी ती उतरां ताणें जिखून धरलीं आनी तो म्हणलो हांव धैर आनी थीर रावलो जाल्लें जाता न्ही हांवें सोमेचेर पातयेणी दवरून केल्लें मात्र जाता सोमेचेर पातयेणी दवरून भरवोसो दवरून केल्लें मात्र जाता पळय मगाचें न्हू अनभवती कुटुंबांत जल्मल्लो थोड्या वर्सां आदीं सोम्याच्या मोगांत ताका आरोन धरलें आनी ताच्या जिवितांत एक व्हडलें असर्य घडलें ते दाडा तो न्हू कंप्लीट पातयेणी भरवोसो सोम्याचेर सगळें म्हणलें ताका असाध्य हें पुरो जावचें न्ही कितलीं गी बसां आमच्या गांवांत भाडें नासतना खंयसर ट्रिप मेळनासतना रावले कडेच रावलात तुजें एक नवें बस हाडलें आनी तो खंय वता गे म्हूण तो आजुनूय फुल्ल बिजी आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून तो म्हाका म्हणटा हर एका दिसा सकाळीं उठुल्ल्यान ताणें मागणें करचें गे सोम्या आज म्हाका दान दिवंक उणें करनाका आज म्हाका दान दिवंक उणें करनाका म्हाका पयशे जाय म्हाका उरयचे म्हज्या कुटुंबाक जाय म्हूण ताणें मागणें करचें न्हय की आज कोणाक म्हणे कुमो करीचे म्हळ्यार म्हज्या पॉकेटीन पयशे ना म्हूण सांगच्या परिस्थितीक व्हरून पावय नाका सोम्या म्हाका दान दिवंक उदार मनान दान दिवंक म्हाका उणें करनाका मगाचें न्हू बोवाडत म्हणा तोस बरोवसो म्हळ्यार तोस देखून तो म्हणटा ताचे उपरांत आमी एक बरें घर बांदलें आतां आनी एक मिनी बस कणग्यांचे प्लॅनर ती आसात मिनी बस कणग्यांच्या प्लॅनर आसात दुबळीं मस्त उणेपणांची येतलीं असाध्य म्हणलें चिंताप आसलें जेन्ना तांणी आपली नदर वस्तूंचेर आपणाच्या सक्तेर घाल्ली नदर जेजूचेर घाली तें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन आराम जालें सगळें कुटुंबांत परिवर्तन आराम जालें ताका एकलोसो भुरगो चरको भुरगो आनी एकलें चेडूं भुरगें चेडूं इल्लेंशें शिकपांत इल्लें बरें आसलें चरको शिकच्यांत एकदम लोत आनी ताका खंय इस्कॉलाक गेल्यार हर एक पटीन टिचरांनी पेरंट्सांक आपोवंक धाडिल्ल्या वेळार केदाळे चेड्याचें कंप्लेंट्स कितें गे म्हळ्यार ಇವನು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹುಡುಗ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ सांगलें खंयचें हाका समजना आनी हांव त्या फिरगजेन देवकान जावन आसतना ताच्या तो भुरगो म्हजे लागीं आयलो फादर ನಾನು 10ನೇ क्लास परीक्षे बरें दिली न्ही म्हणलो हांवें सांगलें हांव चिंतलें मतीन रिजल्ट कांय व्हडलें
एक्सपेक्ट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो पयलें तो न्ही फेल जावन आयिल्लो आतां कांय धावेच्या एग्जामांत कांय व्हडले मार्क्स काण घेना म्हूण चिंतलें जाल्यार धावेचे मार्क्स पळयता आसतना सट्टा बॉर्डर लायन बडतना देखीक म्हणटा पडटा ताजे की बॉर्डर लायन तो सकलच म्हळ्यार पुरा सब्जेक्टान फेल जाल्लो एक्की सब्जेक्ट न्ही पुरा सब्जेक्टान ते फेल जाल्लो आनी ताजी आवय म्हणली आका खंय म्हणे व्हरून खंय म्हणे इकडे कामाक घाला फादर खंय कामाक घालचें सांगली एक्की समजना ताका खंय कामाक घालचें ताका हांवें सांगलें कांय टेंशन करनाका म्हजे वळखीचे एक पाद्रेपाचे ITI आसा थंय तो मॅनेजर ताजे कडेन कशें म्हणे एक रिक्वेस्ट करन ह्या भुरग्याक तुमच्या ITIन तशेंच दवरा 1, 2, 3 वर्सां कोर्स दिनाकात शिकता म्हण सर थंयच दवरून शिकया खाले म्हण एक जिवनाक जावचे बरी शिकया म्हण सांगून ताका थंयसर धाडलें रजेर 6 म्हयने जाले रजेर घरा येयल्लो आनी म्हणलो फादर ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾದರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ सांगले ನೋಡೋದು ಬೇಡ कित्याक म्हण सांगल्यार रिजल्ट इज नोन टू ऑल हर एकल्यांक रिजल्ट कित्याक म्हणून कळीत आसा आनी ताका सांगलें आनी कांय तुवें दाखयचें ना एक पडे पळया फादर म्हणलो हांवें पाद्रेपा सांगलें खंयच्याय कारणांक ह्या भुरग्याक एग्जाम म्हणली एक दिनाकात कित्याक म्हळ्यार एग्जामां तो येदोळ पर्यंत पास जावना आनी मुखारी पास जावचे बरें दिसना आनी त्या दीस त्या भुरग्यान ताजें ITIचें मार्क्स कार्ड दाखयता आसतना म्हाकाच सरप्रायज जालें कित्याक म्हळ्यार हो भुरगो पयले फावटी पुरो एग्जामांत पास जाल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जायनंत म्हूण सांगलो भुरगो असाध्य म्हूण सांगलो भुरगो कशें एग्जामांत पास जालो मागीर ताका आपोवन बसून विचारलें तुवें कितें म्हणलें कॉपी कर म्हणून बरयलें कॉपी कर पळोवन बरोवचें ताका समजना म्हणया सो कॉपी कर म्हणून बरयलें ना फादर कॉपी करूना हांवें संत चिंतून हांवें प्रॅक्टिकल्सांनी बरें केल्लें मागीर बरें करून हांवें आयकलें क्लासी वेळार प्रॅक्टिकल्स आसतना प्रॅक्टिकल्स बरें करून शिकलो हांव खंय तो सकत मेळ्ळें गे म्हळ्यार हांव सकास हर एक दिसा म्हणलें बरी देवाचें उतर वाचूंक हांवें आराम केलें रिडींग द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर आमी वाचूंक आराम केलें आनी वाचलें पयलें पुरा म्हाका वाचूंक सामायनातलें केदाळ हर एका दिसा देवाचें उतर हांवें वाचूंक आराम केलें ताचे उपरांत म्हजें परफॉर्मन्स क्लासींत प्रॅक्टिकल्सा वेळार शिकता आसतना म्हजें संबंद पुरो बरें वाडोंक सुरू जालें फादर आतां आय एम रेकॉग्नायज्ड इन द ITI हर एकलें की हांव कोण म्हळ्यार कळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरवसो मोगाचें एका बापायचो बरवसो पळया एका बापायचो बरवसो कशें तें सगळें कुटुंब बचावी जोडलें आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 31 वळींत पौलो आनी सिलास म्हणटात सोम्या जेजूचेर तूं पातयें बरवसो दवर पातयेणी दवर तुजें सगळें कुटुंब आनी तूं बचावी जोडटलें तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज तुमी मुसणां बापय आनी आवय हांगासर आसात एका कुटुंबांत आवय आनी बापय एक बावडताचें जाल्यार बावडतान बरोवलीं जाल्यार तें सगळें कुटुंब तीं बावडतान मुखार व्हरतलीं नाजाल्यार खंय म्हणी भुरगीं घरा भियोवन आवय बापायले आयिल्ले वेळार तांकां आनी नाका पुता मुखार वयचें नाका कित्याक म्हळ्यार तांकांच बरो वचना त्या देखून म्हाका न्हू मुखार वचूंक प्रेरण दिवचें सोलवाजे आनी परत्यान सोलवाजे ताच्या मागीर जैत दिवचो देव आमचो देव ताचेर आमी बरवसो दवरिजे तें म्हाका हें कुटुंब सांगता तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो थोडेच वर्सां आदीं तांणी क्रिस्तांव बावडत आपणायिल्लें कुटुंब इतलो बरवसो तांकां आसा जाल्यार ल्हानपणांत आमी क्रिस्तांवां आतां पर्यंत आमी क्रिस्तांवां त्या देखून आमचें तें आनी कितलो बरवसो बावडत आसा जे आसतलें न्ही खंय म्हणी उणें आसा जाल्यार आज सांत लॉरेन्साच्या मजतेन घरा वेता आसतना एक मागणें करन आमी या सोम्या आमच्या कुटुंबांत हर एका सांद्या मदें एक बरवसाचें देणें तूं आमकां फावो कर म्हण आमी मागया बरवसाचे यात्रेक जावन आपणें लाभलीं आमी हर एकलें की आज थोडीं कुटुंबां पवित्र पुस्तकांतून विंचून काडलीं तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां पयलें कुटुंब जावन आसा आदाव आनी येवेचें कुटुंब आदाव आनी येवेचें कुटुंब आदाम आनी येवेचें कुटुंब आमकां त्या कुटुंबा विशयान नियाळ करता आसतना तें कुटुंब आमकां कितें संदेश आमच्या जिवितांत दिता आदाम आनी येवेचें कुटुंब आमकां हर एकलें की दिवचें
पयले संदेश जावन आसा म्हाका न्हू देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. कशें कळ्ळें आमकां देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता म्हणटा आसतना देव आय लव यू ऑल म्हूण सांगिना. हे मनशान मात्र सांगचें आय लव यू ऑल ना. देवाचो मोग कितें म्हळ्यार तुमचें नांव आपूण सांगता आय लव यू आय लव यू आय लव यू हर एकलें सांगता. तें जावन आसा देवाचें मोग. तो जावन आसा देवाचो मोग. मोगाच्या मनशाचो मोग कशें म्हळ्यार ग्रुपांत आय लव यू ऑल तो मनशाचो मोग. प्राय सोबाय आसतना एक मोग, प्राय सोबाय उणें जाल्ल्या वेळार आनी एक मोग, मस्त वर्सां सांगाता जेल्ल्या प्रांत आनी एक मोग. तो मनशाचो मोग. मनशा कडेन हर एक आसतना एका रितीचो मोग. देदस्पोर जाल्ल्या वेळार भलायकी बिगडल्या वेळार आनी एका रितीचो तिरस्काराचो मोग. अशें मनशाचो मोग वयर सकयल जाता आसतना देवाचो मोग शाश्वत मोग. त्या देखून मोग देवाचो मोग कशें कळटा ह्या कुटुंबांत. पयलें आमी नियाळ्ळ्यार मोगाचें न्हू देवान मनशाक कशें रचलें म्हूण आमी नियाळ्ळ्यार देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण आमी कळीत जाता आमकां हर एकलें. पयलें देवान रचली हर एक सृश्टी ताजे एकच एका उतरान ताणें उतरान रचलें. आनी मनशाक रचता आसतना ल्हारांक झाडांक ताणें रचले बरी, मनजात्यांक रचले बरी ताणें रचूना मोगाचें. ताणें रचलें कशें गे म्हळ्यार ताणें आपल्या हातींत माती घेतली. मोगाचें माती हातान घेयची जाल्यार माती हातान घेवचें म्हळ्यार हात कितें जातात हात भरन माती जाता. आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार बसतना बांक पुसून बसता. कित्याक म्हळ्यार न्हेसल्ली मुस्तायकी मेळनाजो म्हूण. हात मेळ्ळ्यार येवण्णे मागीर पुसतना जाल्यार बरें करून पुसून आमी बसता. देवान कितें केलें माती हाती घेतली म्हळ्यार देवान रिस्क काण घेवंक तयार जालो. देव आमच्या पासून रिस्क काण घेवंक देव तयार जालो. ते देखून म्हाका न्हू देव माती हाती घेता. हाती घेवन कितें करता ताका ताच्या मोतींत आसलें एक रूपणें ताणें रुपीत करीत आसलें ताका रूप दिवंक आसलें. देखून तो कितें करता रूप दिता. मनशाक रूप दिता. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी इतलीं जाणां हर एकलीं आज हांगासर सांत लॉरेन्स बसिलिकांत ह्या आयच्या दिसाच्या नोवेनांत भाग घेवंक म्हणून आमी आयल्या जाल्यार आमी सडतावांक आसलीं सगळ्यां क्रिस्तांवां जाल्यार क्रिस्तांव भावार्थांत वाडुल्लीं जाल्यार सगळां येता आसतना म्हजे बरी धवे मुस्तायकी न्हेसून गी, तांबडी मुस्तायकी न्हेसून गी वा ग्रीन मुस्तायकी न्हेसून गी, येल्लो मुस्तायकी न्हेसून गी कोणी येवनात न्ही गे. हर एकल्यानी दुसरी मुस्तायकी न्हेसला. एकले बरी आनी एकली दिसानात. एकले बरी आनी एकली नात. त्या देखून पळया बायोमेट्रीक म्हणून सांगता. बायोमेट्रीक म्हळ्यार कितें आमचें थंब इम्प्रेशन दिता आसतना आमी एकल्याचें थंब इम्प्रेशन आनी एकल्याचें थंब इम्प्रेशन बरी ना. तें कितें म्हणटा आमकां देवान एक मोल्ड तयार करन तांतू हर एका मनशांक रचलें न्ही. देवान हर एकल्यांक रचता आसतना ताजो मोग तांकां दिला. मोग दिवचें म्हळ्यार कितें ही हॅज टेकन रिस्क. हें देखून म्हाका हें कुटाम कितें म्हणटा आमकां आमी हर एकलीं देवाच्या दिश्टेन मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन हिज सायट. त्या देखून म्हाका भावांनी आनी भयणीनो आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 42-43 वर्सेस 4 थंयसर आमी आयकता यू आर प्रेशियस. तुमी हर एकलीं मोलादीक. आमी हर एकलीं देवाच्या दृश्टेन आमी हर एकलीं मोलादीक. तूं कोणीय जावंक पुरो कितेंय जावंक पुरो. कित्याक मोलादीक गे म्हळ्यार म्हाका आमचें वॅल्यू खंय आसा. आमचें वॅल्यू खंय आसा गे म्हळ्यार आमी कितलें शिकलां, खंयची फॅमिली बॅकग्रावंड आमची जाणवाय कितली, एक्सपिरियन्स कितलें न्हय. आमी क्रिस्तांव म्हणलें की न्हय म्हाका आमची वॅल्यू खंय आसा गे म्हणून सांगल्यार आमी हर एकलीं देवाचीं भुरगीं आनी देवान आमकां रचला. त्या देखून आमकां थंयसर वॅल्यू आसा. त्या देखून पळया कन्नडांत एक अपुर्बायेचें गीत आसा. मस्त पोरनें गीत तुमी पळय आयकलां तें. तंदೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ
ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಗೆತನ ವೈಷಮ್ಯವೇಕೆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ बापा मुखार आयिल्ले वेळार आमी हर एकली ताची भुरगीं नावेल्ला वंदे आमी हर एकली एकच देवा मुखार आयिल्ले वेळार सर्व इक्वल देवा मुखार आयिल्ले वेळार तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमकां आदाव आनी येवेचें कुटाम कितें सांगता आदाव आनी येवेचें कुटाम आमकां सांगता आमकां देवान मस्त मोगान म्हणले बरी देवान आमकां रचला मस्त मोगान म्हणले बरी देवान आमकां रचला देखून देवान कोणाय की रगान रचून हर एकलें की मोगान रचला आमी वाचता जेरमया प्रवादीच्या पुस्तकांत 31 वर्सेस 3 1 2 3 थंयसर वाचून गेल्यार कळटा आमकां तो म्हणटा हांवें तुमचो मोग केल्लो शाश्वत मोग म्हजो तुमकां आसलो मोग आसा न्ही की तो शाश्वत मोग परमनंट एवरलास्टींग लव परमनंट मोग खंयसरी उणें सड जावचो मोग न्ही सोरणे जावचो मोग न्ही आनी घरासर मस्त आमकां इनकम आसतना मस्त मोग उणें आसतना उणें मोग न्ही देवाचो मोग मुगेचे न्हू हर एकलें की इक्वल मोग हर एकलें की देव इक्वली मोग करता पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आदाम आनी येवेचें कुटाम आनी तुमचें कुटाम एक विशेश कुटाम कित्याक म्हूण सांगल्यार देवान त्या कुटुंबाचो मोग केल्लो आनी तुमचोय आनी म्हजोय तो मोग करता आनी हे आदाव आनी येवेचें कुटुंब आमकां कितें संदेश आज आमकां हाडटा संदेश जावन असो मोगाचें न्हू आमची हर एकलेंचीं कुटुंबां देवान विंचून काडिल्लें मोगाचें कुटाम देवाचो मोग अपरिमीत मोग देवाचो मोग अपरिमीत मोग तो मोग कितें करता गे म्हळ्यार ताका हर एकी कळीत आसता जाल्यार तो सोदून वेचो मोग देवाचो मोग खंयसर कळटा आमकां आदाव हर एक दिसा म्हणले बरी देवा सांगाता सांजेर वॉकिंगाक वेतालो खंय तें आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत वेता आसतना हर एक दीस देव आनी आदाम सांगाता वेताले एक दीस देव ताका मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार आदाव पळोवंक दिसना आनी देव उलो मारता खंय आसा गे मनीस आतां सोदून वेचो मोग देवाचो मोग मोगाचें न्हू सांडून घालचो मोग न्ही दुश्ट शिक्षका शिश्टा रक्षका आमचो देव न्ही आमचो देव कितें करता सोदून वेता आनी आदाम चुकीन पडला पातकान पडला म्हण ताणें ताका रचल्ल्या देवाक कळीत आसलें जाल्यारय तो विचारता खंय आसाय वेर आर यू खंय आसाय तूं आनी तो म्हणटा हांव हांगासर लिपोवन बसला कित्याक लिपोवन बसलाय देवाक हर एकी कळीत आसा मोगाचें न्हू रचल्ल्या देवाक हर एकी कळीत आसा तो जाणा आसा जाल्यारय तो विचारता खंय आसाय कित्याक लिपलय तुवें लिपानाचो तुका लिपचे पासून हांवें तुका रचलें न्ही तुवें धैर्यान म्हजें सांगता चलाजे हर एकी तुवें तुजी बोकणां उणेंपण आज कितें पुरा घडलें तुज्या जिवितांत हर एकी म्हजे लागीं सांगाजे त्या वेळार मात्र आमकां आशिर्वाद मेळचे तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो तुमच्या घरा आवय बापाय तुमी आज सट्टाव सगळें सांगतात आमच्या घरा भुरगीं आमचे लागीं कितेंय सांगिनात उलोवंकूच उलयनात येस सर नो उलोवंकूच उलयनात मस्त जाणां भुरगीं उलोवंकूच उलयनात ती खंय आसात म्हूण पळयचें जाल्यार खंय पळयचें आमकां तांचे मोबायल वॉट्सॅप स्टेटसाचेर पळयचे नाव आय एम इन अत्तूर तुमकां सांगूंकूच ना खंय वतात गे म्हूण खंय पळयलें तुमी स्टेटस सर मस्त जाणां आज घरांनी मोगाचें न्हू उलयनात एकामेका उलयल्ल्या वरवीं संबंद वाडटा जाणा जाता एकामेका उलोवणें उणें जाल्ल्या वेळार गॅप सडटा खंय आनी हांगासर पळया आदावांच्या कुटुंबांत गॅप सडलें कित्याक गॅप सडलें गे म्हळ्यार तो भियेलो सूक केल्ली ताणें देवान सांगिल्लें उतरांचें ताणें बरोवसो दवरनासतना कोणेंय सांगिल्ल्या मनशाच्या सत्तेचेर ताणें बरोवसो दवरलो तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमच्या खासरी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत मस्तपटी अशें घडटा आमकां कित्याक म्हण सांगल्यार आमी
संवसार आमकां सांगता तेंच आमी सारकें म्हण आमी चिंताव थंय आमी वताव जाल्यार देव आमकां सोण घालना देव आमकां सोदून येता खंय आसा गे म्हण सांग सोदून येता सोदून येवचो मोग कितलो गे म्हळ्यार ताका पाटी हाडटा म्हण सारी देव सोडचो ना खंय म्हणे आमची भुरगीं आमचें उतर आयकोनांत आमच्या कुटुंबाच्या मौल्याच्या विरुद्ध गेलीं आनी कितें म्हणे व्हडले अनाहूत घडले म्हणटा आसतना आमी मस्तपटी सांगता कुटुंबान सांगलें तुमी आयकलां हीं भुरगीं आमकां जल्मानांतल्यारच बरें आसलें भुरगीं ना जाल्यार म्हणे व्हड ना आसलें अशें पुरो जायना आसलें म्हण आमी सांगता तुमकांच एक दो भुरगीं आसलें इतलें बेजार जाल्यार मगाचें न्हू आमी सक्कडनी हर एक पटी चुकून पडटा आसतना देवाच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी पाताक वळखनासतना मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना बरें कुमसार जायनासतना हर एक पटी पातकांतच जियोन थंयच आमी आसल्या वेळार त्या देवाक कितली बेजाराय जावची ना जाल्यार आमचो देव तसो न्ही आमी वाचता निर्गमान पुस्तकान देव काकुळदार देव बक्षिता रागार जावंक सकास रागार जायना म्हण सांगिना थंयसर रागार जावंक सकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो तो देव आनी तो देव कितें करता सोदून वेता हे सोदून वेच्या विशयांत आमी नियाळ करीत जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत 3 ओपारे मेळटात 2 पयले ओपारे आसात देव सोदून वेता सुकून गेल्ली शेळी भायर पडलें सांडून गेल्ली नाणयां आनी थंयसर कितें करता सोदून वेता खंयसर सोदून वेता खंय पुरो सांडून गेला म्हण कळटा खंयसर सांडून गेल्ली शेळी आसूंक पुरो नाणयां खंय पडोवंक पुरो म्हण पुरो सगळें घर जाण पुसता सगळें घर झाडटा सगळे जाग्यार वचून सोदता खंय म्हण सोदता गे म्हळ्यार मेळटा म्हणसरी सोदता आमचो देव मेळटा म्हणसरी सोदता त्या देखून मगाचें न्हू मस्तपटी आमी देवातून पयस गेल्ल्या वेळार आमकां एक अवकाश आसा देव आमचे लागीं एक बरो अर्थाभरीत संबंद दवरूंक आशेता तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो आदाव आनी देव एक संबंदान जियेतले आनी आमी मगाचे न्हू आमचो संबंद कसो आसा तो संबंद आमचें शेअरिंग आमचें कितें पुरा घडलें जिवितांत कितें पुरा आमकां गरज आसा कितें पुरा आमी सांगचें सोम्या लागीं कितें पुरा उलयचें बगना पुरा उसारीचें ताका एक आमकां हातेर आसा तें जावन आसा मागणें तर मागणें म्हूण सांगलां मोगाचें न्हू केवल आंबरी म्हणची मात्र न्ही तेर्स म्हणचें मात्र न्ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रितीर नोवेना मात्र न्ही मोगाचें न्हू मागणें म्हळ्यार मस्तपटी आमी आमच्या सोम्यांच्या हजारपणांत थोडोसो वेळ बसचें जावन आसा मागणें सोम्यांच्या हजारपणांत थोडोसो वेळ ताच्या हजारपणांत ताजे नदर घालून थोडोसो वेळ वगेच बसचें मागणें जावन आसा वगेच बसूंक जायना बसले वेळार वगेच बसले वेळार आमच्या जिवितांत कितें पुरा घडलें दूख खंत बेजाराई उणेपण हर एक आमकां मोतीक आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करीचें तें आमी मोतीन दवरून जियोवचें न्ही देव आमकां सांगता आदामा मरिफा तो विचारता वेर आर यू खंय आसाय तूं हांव लिपलां म्हळ्यार हांव तुज्या मुखार येवंक म्हाका योग्यता ना आय एम नॉट वर्दी टू कम बिफोर यू हांव तुज्या मुखार येवंक म्हाका सादत ना कित्याक म्हळ्यार हांव पवित्रपणान जियेना हांव चुकून पडलां जाल्यार देव ताका सोण घालना म्हाका पळय देवाचो मोग आमी तशेंच मस्तपटी आमी चुकून पडलेल्या वेळार कोणायकी नाका जाल्ली व्यक्ती जावन आमी जियेत आसतना भियेनाकात जेजू तुमचो हर एकलेंचोय मोग करता जेजू हर एकलेंचोय मोग करता तो कितलो मोग करता हांवें इतलीं पातकां केल्यात तुजे पातकां तो पळयना तुवें ताचे लागीं पाटी येवंक निर्धार केले जाल्यार तो तुका हात विस्तारून स्वागत करूंक खुर्सार थंय राखून आसा तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पयलें कुटाम आमकां सांगता देव आमचो हर एकलेंचोय मोग करता आनी दुसरें संदेश जावन आसा देवान आमकां हर एकलें की रस्त आसतना कशें केलां देवान मस्त वेळ काण गेला एकले बरी आनी एकल्याक रसंकूत ना
त्या देखून वेगवेगळी जावन विभिन्न जावन क्रिएटीव जावन देवान रचला. एकल्याचें चिंताप आनी एकल्याचें चिंताप न्ही. आमच्या कुटुंबांत लढाई कित्याक जावचें, लढाई झगडी कित्याक जावचें, राग कित्याक येवचो म्हूण सांगल्यार एकल्यान सांगलें आनी एकल्याक समजनातल्या वेळार लढाई झगडी जावची. कित्याक एकल्यान सांगलें आनी एकल्याक समजना गे म्हळ्यार आमचें हर एकल्याचें चिंताप दुसऱ्यांत वेगवेगळ्यांत एकल्याक एक लायक जाला आनी एकल्याक आनी एक लायक जायना. त्या देखून म्हाका देवान रस्ता आसतना आमकां वेगवेगळें चिंतपाचें जाल्यार आमी हर एकलें देवाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार देवाच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार आमी ताचीं भुरगीं. त्या देखून तें कुटुंब आमकां सांगता बरवसो सांडी नाकात. आनी ह्या कुटुंब पातकान बुडिल्ल्या वेळार तांणी पातकान पडुल्ल्या वेळार देव तांकां येदेन त्या तोटातून भायर घालता आनी तांकां मुखलो फुडार कशें बांदून हाडिचें म्हणून शिकयता. जस्ट तांकां काण भायर घालना, मुखलो फुडार तुमी कशें बांदून हाडिचें म्हणून तांकां शिकयता. तो जावन आसा देवाचो मोग. आमी पळयता इज्रायल परजेच्या जिवितांत मस्तपटी तांकां गुलामपणाक देव धाडटा. कित्याक म्हळ्यार ती मस्तपटी जिवितांत चुकून पडुल्लीं. आपण मनशाक पयशे अधिकार बरी भलायकी आनी हर एक कम्फर्टेबल आसतना ताका देवाचे उडास येना काय मस्ताणाक उडास येना काय. त्या वेळार ल्हानशे इल्ले कश्ट इल्ली पिडा आनी काल एक पिडी दम्म बांदले बरी जावचें, हार्ट अटॅक जाल्ले बरी जावचें, अशें प्रकार कितें जावचें म्हळ्यार एक पिटी म्हणिल्लो देवाचो उडास काड म्हणटा. ताका टेस्टाक आनी गेल्ल्या उपरांत कळटा देवा प्रेज द लॉर्ड एक पिटी नव्यान करनिया म्हणशें मती घेता जाल्यार खंयचेय मती घेना काय. त्या देखून अशें पुरात देव कितें करता मदें मदें इज्रायल परजा चुकून पडुल्ल्या वेळार तांकां गुलामपणाक दान दिता. थंयसर बरें ट्रेन करून परत्यान पाटी हाडून येता. कित्याक म्हण सांगल्यार ते एक आदर्श कुटुंब जायचें. इज्रायल परजा म्हणले एक आदर्श कुटुंब जायचें. आनी हेर धर्माचीं हेर राष्ट्रां इज्रायल परजेक पळोवन तांणी आपले जिवीत एक बरें देवाचेर पात्यांनी बरवसो दवरचें जिवीत जावन तांणी बांदून हाडिचें म्हूण सांगून इज्रायल परजेक तो बरें करून ट्रेन करता. त्या देखून पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत ह्या आदाम आनी येवेक एदेन तोटातून भायर गेल्ल्या वेळार देव तांच्या त्या पातकांती देव एक बरवसो दिता. बरवसो कितें म्हण सांगल्यार तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजी संतती आनी तिजे संतते मदें दुस्मान काय हांव घालतलो. तिची संतत तुजी मस्ताक सेंचतली आनी तुजीच खोट्याक खोट मारतलोय. म्हळ्यार त्या कुटुंबांत बरवसो सांडून गेल्ल्या वेळार थंय देव आनीक बरवसो दिता. येवेतोन पाताक आराम जाल्यार मरयेतोन सुटकेचें बसवणी देव करता. तर म्हाका भावनांनी बिडीनो आमी हर एक पटी चुकून पडल्या वेळार कितें करीचें म्हूण हें कुटुंब आमकां शिकयता. चुकून पडल्या वेळार आमी वेचीक पुतान केल्लें ती एक तयारी आमी करीची, बरी तयारी. बाबा हांव तुज्या आनी देवाचे विरुद्ध हांवें पाताक आदारला. तुजो पूत म्हूण म्हाका लेखी नाका, पूत म्हूण लेखी नाका. सक्रा मदें एकलो म्हूण म्हाका तूं स्विकार केला रे पुरो. बरें करून कुमसाराक तो एक तयार जाता. तर म्हाका आमी देवातोन पयस वेताना मस्तपटी आमकां मागणें करतना डिस्टर्बन्स जावन आसल्या वेळार कित्याक अशें करता गे म्हळ्यार म्हाका निर्धार घेवंक आमी मस्त कश्ट जाता म्हळ्यार मस्तपटी आमी बरें कुमसार जावना म्हणलें. बरें कर नितळ कुमसार जाल्यार निर्धार घेवंक कस जायना. आमच्या जिवितांत आमी एकसूरपण म्हणशें बगना. ह्या जिवितांत कोणाक कोणूच ना, तांकां देव आसा. त्या देखून दुसरें कुटुंब जावन आसा म्हाका नोयेचें कुटुंब. आदाम आनी येवेचे कुटुंबांत आमकां सांगलें बरवसो आमकां देवान दिलो. हर एका उणेपणान ती देवाचो अस्त्र आमकां आसा. हर एक आमच्या जिवितांत सोलवणे वेळारी देव आमकां सांगात दिता म्हणून एक साक्ष जावन आसा आदाम आनी येवेचें कुटुंब. दुसरें कुटुंब कितें शिकयता आमकां नोयेचें कुटुंब. विधेयपणांत बरवसो
जिवाळ दवरलें कुटम. देवाचेर देवान सांगलेल्या उतरांचेर कंप्लीट ओबिडियन्स, नो क्वेश्चन्स. कित्याक, खंय, कशें, नो क्वेश्चन्स, ओन्ली ओबिडियन्स. आज AI संवसारान आमी जियेत आसतना हर एकली कशें कितें म्हणलें सवाल आयल्या वेळार तक्षण वचून AI ChatGPT विचारता वॉट टू डू नेक्स्ट म्हण सांगून. त्या देखून आतांच्या संवसारान जियेत आसतना हें कुटम आमकां सांगता खंयचेरी डिपेंड जायनाकात. AI चलचें कशें गे म्हळ्यार इंटरनेट आसतना मात्र तें ना जाल्यार चलना. त्या देखून कितें करीजे आमी एक परमनंट इंटरनेटाचेर डिपेंड जायचे की तें इंटरनेट आमचो देव, ताचेर आमी डिपेंड जायचे. आनी ताचेर कंप्लिटली डिपेंड जाल्ल्या वेळार कशें देव आमकां राखता म्हण आमकां कळटा. मस्तपटी तुमच्या जिवितांत ती घडला जावंक पुरो. GPS घालून ड्रायव्ह करून खंय वचून पावल्लें घडितां तुमकां मतींत आसात. बरेपणी GPS घालून ड्रायव्ह करून खंयचे जाग्याक वचून पावल्लीं आसात. त्या देखून खंयचेय संवसारी जाणवाय खंयची आमकां एक्युरेट इन्फॉर्मेशन दिवंक शकना जाल्यार देव ताचेर पातयेणी दवरलें कशें राखता म्हण आमकां शिकयता. पयलें जावन आसा देवाक विधेय जावन जियेल्यार आमकां कितें जाता म्हणलें सताक रुजवात नोयेचें कुटाम. देवाचेरच पातयेणी दवरून कंप्लीट डिपेंडन्स देवाचेर आमी दवरून जियेल्यार आमकां दुबाव आमच्या मतीन ना जाल्यार देव आमकां चलयता म्हणल्यार रुजवात आमकां नोयेचें कुटाम दिता. आमकां कळीत आसलें एक भुरगें आसा तरणाटें. ताका लगे आतां एक 38-35 कितें जालें ताका प्राय. हांवें ताका दाडे सांगलें तूं कित्याक काजार जायना. ताणें म्हाका एक पडें सांगलें फादर काजार जाला जिणी मस्त कश्ट आसा खंय. आनी ताणें एक दीस ताका एक बरो सैरीक आयिल्ल्या वेळार ताजे कडेन पयलें विचारलें सवाल कितें गे म्हळ्यार तुका तांती खावची म्हणी संवय आसा गी म्हण विचारलें की. ताका ताणें वय म्हळें की तर तुजे कडेन हांव काजार जायना. कित्याक म्हण सांगल्यार ताका कोणें गे WhatsAppar एक विडियो धाडले की प्लास्टीक ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ते प्लास्टीक तांती आयला म्हण कळलें दिसता न्हू तांती खावचेंत सोण सोडलें. आनी एक दीस कोणें गे ताका विडियो धाडलो खंय एक विडियो धाडल्या वेळार तांतू कितें आसलें गे म्हळ्यार प्लास्टीक अक्की बंदिदे. त्या दिसा तो न्हू शीत जेवचेंत सोण सोडलें खंय. कोणें गे सांगू ना कोण ना प्लास्टीक नीरू बंदिदे म्हूण उदकी पिवचें सोडता जालें कोण ना. आतां लागीं 38-39 जालीं. अशें सासाध्य नाका म्हूण सोड न्हू काजारच जावना. घरा हर एकलें की फूल टेंशन कशें मॅनेज करचें. मुगाच्या भावनांनी भयणीनो मस्तपटी आमकां संवसार सता बरीत आसलें सत दिवंक आशेता. सता बरीत आसलें डुप्लिकेट सता बरी आसलें आमकां दिवंक आशेता. सतत म्हूण सांगता. त्या वेळार आमी कितें करीचें आमी आमचें नदर देवाचेर दवरचें. आमकां सांगता ऑल इज वेल एवरीथींग इज ओके. हर एकी ओके वण्णा सगळें पथकान पडटात. हर एकलें सूख करता. आमचें कांय व्हडलें पाताक न्ही. पाताक उणेंपण केदाळे उणेंपण ताचें की वर्तें कांय सांगूंक जायना. देखून म्हाका न्हू आमी केदाळा उणेंपणांची येता. आमची नदर देवाचेर घालीची जाल्यार आमी बरें करून एका खुमसार जायचें. पयलें नोयेचें कुटाम कितें म्हणटा आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 8-9 वळेंत सगळ्या संवसाराचेर म्हळ्यार नोयेच्या ते राष्ट्राचेर पावस आयिल्ल्या वेळार थंयसर आवर आयिल्ल्या वेळार नोये कितें करता. उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 6 वर्सेस 8 and 9. पूण नोय एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. कित्याक मानवालो गे म्हळ्यार कोणेय देवाचें उतार आयकुना पथकान बुडलीं तांच्याच पथकान जियोंक आराम केलें. कंटिन्यूस तेंच जिवीत ताणें जियोंक आराम केलें. ऑल इज वेल एवरीथींग इज ओके. संवसार सांगता हें ओके तें सांगता ओके तीं करतात ओके ताणीं जियोन आसतात आनीकलीं जियोन आसतात एवरीथींग इज ओके. नोये म्हणालो नो एवरीथींग इज नॉट ओके.
एवरीथींग इज नॉट ओके. ताणें सोम्यांच्या देवाच्या उतराचेर मात्र भरवसो दवरलो. आनी थंयसर आमी पळयता पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवता. नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस, देवाचेर डिपेंड जावन आसलो मनीस, मनशाच्या सक्तेचेर न्ही देवाचेर डिपेंड जावन आसलो मनीस. एक प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो एक निर्दोशी जावन आसलो. त्या काळाच्या मनशा पैकी नोयेन जिवच्या त्या काळाच्या मनशा पैकी नोये एक निर्दोशी व्यक्ती. खंयसर बरयलां हें उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 8 ते 9 वळींत आमी वाचता. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. तर सर्वेस्पराक देवाक मानवंक कितें करीचें मोगाचें न्हू? आमचें काळीज आनी मन नितळ आसाचें. काळीज आनी मन नितळ आसाचें. बरें चिंतीचें, बरें करीचें जाल्यार मात्र आमी बरें उलोवंक आमी शकता, बरें करूंक आमी शकता. बरें चिंतप आराम जायचें. बरें चिंतप ताका म्हणटात सायकोलॉजी भाशेन सांगतात पॉजिटीव थिंकींग. पॉजिटीव थिंकींग. जायना 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 म्हळ्यार जावंकूच जायना. कांयच बरें करूंक जायना गे टेंशन करीचें म्हणना. वायट करूंक वचनाकात. कांयच बरें करूंक जायना जाल्यार खंत करनाकात, जाल्यार वायट करूंक वचनाकात. हे देखून आमकां सांगता नोये एकलो मात्र सर्वेस्पर देवाक मानवता. मानवचें म्हळ्यार कितें? आमी देवाक आमचें नितळ काळीज समर्पण दिवचें. दुसरें नांव आसा मोगाचें न्हू, नोये एकलो मात्र प्रामाणीक मनीस. देव मुखार आयिल्ल्या वेळार नोये एकलो मात्र प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी नोये मात्र निर्दोशी जावन आसलो. तो देवाच्या वाटेन चलतलो. त्या देखून देवान ताका मात्र न्ही तर सगळें कुटुंब बचावी जोडचें बरें केलें. नोयेच्या बोवार्थाक लागून देव मनशाची संतत उर्चे बरी करता मोगाचें न्हू. सगळे मनशाकूळ पातकान बुडिल्ल्या वेळार देव ते नाश करूंक वता आसतना देव एकल्या विशयांत खंत करता. तो जावन आसलो नोये. एक प्रामाणीक मनशा द्वारी आज सगळे संवसारांत मनीस म्हणली एक रचना आनीक उरला. कारण कोण मनीस जाल्यार नोये. एका मनशाच्या प्रामाणीकपणे जिविताद्वारी देवाचेर डिपेंड जावन जियेल्या द्वारी आनी तो देवाचेर कंप्लीट भरवसो दवरून जियेल्या द्वारी आमी हरी एकली आनीक संवसारांत आसा. जे कुटुंब मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाचेर भरवसो दवरून जियेता तें कुटुंब संवसाराक भरवसो हाडटा. आमचीं क्रिस्तांव कुटुंबां एक भरवसेचीं कुटुंबां जायचीं. आमचीं क्रिस्तांव कुटुंबां एक प्रेरणान भरिल्लीं कुटुंबां जायचीं. आमची क्रिस्तांव कुटुंबांक कोणी म्हणी भेट करूंक आयलीं म्हळ्यार तांणी कुटुंबांत जेजूक मेळाचें. थंयसर मरियमायेचें हजारपण तांकां मेळाचें. आज आमच्या कुटुंबांत ही 2 सण उरलीं पुरा मेळटात. त्या देखून आज न्हिदूंक गेल्यार न्हीद समय येना. सकाळीं केदाळे 5 वरां उठचीं, राती 2 3 उठतात. राती 9:30 10 वरां न्हिदचीं, सकाळीं 3-4 वरां न्हिदतात. दनपारां 2 वरां उठतात. कित्याक म्हळ्यार मस्तणांक न्हिदूच पडना रातीक. खंत बेजाराय चडला, समस्या चडलात, एकामेका संबंद बिगडला. खाजारी जिवीत आराम जाले दिसतोन कितले दीस म्हणसर सांगता जियेतात म्हणलें तो सवाल आमचे मदें आसतना हेंसर खंय आयलें गे म्हळ्यार आमी खंयी एक कडेन मोगाचें न्हू आमचो बोवार्थ आमचो बरवसो देवाचेर दवरचें आमी सुकलां. देखून नोयेचें कुटुंब आमकां सांगता तुमचें कुटुंब बावडतांत बरवशान भरिल्लें कुटुंब जायचें. आमचें हरी एकलेचें जण एकलेचें कुटुंब ताच्या बावडतांत बरवशांत भरिल्लें कुटुंब जाल्यार कश्ट येना म्हणणे कश्ट येता, उणेपण येता, समस्या येतात. हरी एका मदें देव आमकां चलयता. नोयेचें कुटुंब देवाक विधेय जावचें मरिफात कशें बरवसो जिवंत दवरयत म्हूण आमकां कळयता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 20 आनी 21 वळींत अशें आमी आयकता.
हाणींच आदी मागा म्हण नोयेन आदी मागा एका वाटेन नोयेन तारू बांदून असल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सत मानूंक इन्कार केल्ले त्या तारवाक थोडेंच सत मानून इन्कार केले थोडे आसले तांणी तो म्हणलो हाका सारकें खंय ऑफ जाला कळना तारू बांदून आसा आतां पावस ना उदक ना जाल्यार ताणें कितें केलें ताजें काम रावना दॅट इज कॉल्ड डिपेंडींग ऑन गॉड कंप्लीटली कोणें कितें सांगलें रे तें मोती घालनासतना रसुल्लो देव आमकां पोसता आमकां राखता म्हूण कंप्लीट ताचेरच भरवोसो दवरचें आमकां हर एकलें की क्रिस्तांवांक आपणे जावन आसा बरवश्यान ताणें तारू बांदलें आनी आज आमकां हर एकलें की नोये तुमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत म्हज्या याजकी जिवितांत एक बोळादीक संदेश द पावरफूल मेसेज नोये दिवंक आशेता तें जावन आसा हांवें बावडतान तारू बांदलें तूं बावडतान तुजें कुटुंबा जिवीत बांदून हाड तूं बावडतान बरवशान म्हणलें बरी तुजें काजारी जिवीत बांदून हाड असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना एवरीथींग इज पॉसिबल एवरीथींग इज पॉसिबल मगच्यान आमी आमचें तारू खंय बांदलां आमचें तारू खंय बांदलां आमी हर एकलीं आमची लायफ इन्शुरन्स म्हण आमी करता हेल्थ इन्शुरन्स म्हण आमी करता हेल्थ इन्शुरन्स जाल्यार इन्शुरन्स केल्ल्या वेळार एक्सिडेंट जाल्यार एक्सिडेंट जावन मेल्ल्याक कांयच मेळना त्या देखून आतां आमी आनी एक इन्शुरन्स करीचे ते इन्शुरन्स कितें गे म्हळ्यार आमी कंप्लीट सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आसतना पयशे नासतना कांयच नासल्या वेळार भलायकी बिगडल्या वेळार आमचें इन्शुरन्स कोण गे म्हळ्यार जिजस इन्शुरन्स केल्ल्या वेळार मगाचें न्हू ही हर एक इन्शुरन्स फेल जाल्ल्या वेळार एक उतार कन्नडांत केदाळे तुमी मस्तपडी हांवें सांगलें आयकलां मानव ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो देव आमकां हर एकलें की एक बरोवसो कशें आमी जिवंत दवरचें म्हूण शिकयता बसवण्यांचेर बरोवसो दवरलें कुटाम जावन आसा तिसरें अब्राहामाचें कुटाम देवाच्या बरवसेचेर बसवण्यांचेर देव आमकां राखता आमकां पोसलो देव आमकां हर एक दीस पर्यंत राखता आमकां भियेनाकात म्हणलें उतर आमकां अब्राहाम दिवंक आशेता ताची जिणी आमकां बसवण्यांचेर बरवसो दवरले व्यक्तीक फावो जावचें बेसांव कसलें म्हूण आमकां कळी जाता देवान अब्राहामाक बसवणी केल्ली प्रॉमीस केल्लें आनी ती बसवणी जारी जावंक आराम जाल्लें केदळागी म्हळ्यार ताच्या तरणाट प्रायर न्ही बगार अब्राहामाक 100 वर्सां जाल्ल्या वेळार एका भुरग्याक देणें जावन देव फावो करता तर मगाचें न्हू अब्राहाम आमकां कितें म्हणटा अब्राहामाचें कुटाम कितें म्हणटा आमकां आमी कितें करीचें देव आमकां दिता आसतना आमच्या वेळा प्रकार तो दिना बगार ताच्या वेळा केदाळा दिजे म्हणशें भोगता त्याच वेळाक तो दिवंक आशेता आमच्या घरांनी पळया ल्हान भुरगीं आसल्यार ल्हानशीं भुरगीं 2-3 वर्सांचीं भुरगीं आसल्यार आमकां त्या भुरग्यांनी कार जाय म्हण विचारल्या वेळार तांकां तुमी कार काडून दितात गे नात दिनात गे दितात खंयचें कार गे म्हळ्यार हांगासर पेस्ताक आयिल्ल्या वेळार भायर ते मस्त कारां आसतात पळय गे न्ही तीं प्लास्टिकाचीं कारां तीं दितात कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याची प्राय व्हडलीं कारां ड्रायव्ह करची प्राय न्ही ल्हान कारां ड्रायव्ह करची प्राय त्या देखून तुमकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार तुमकां रचल्ल्या देवाक आनीक इतली जाणवाय ना मगाचें न्हू त्या देखून मागणें करता आसतना अशें दोळे दाखोवन दोळे सडचे पयलें कंप्लीट मेळाचें म्हूण मागणें करनाकात देवा तुज्या वेळा प्रकार तुवें केदाळा दिजे म्हूण तूं आशेतय त्या वेळा प्रकार म्हाका मेळून दी म्हूण मागणें करा ते जाल्यार आमी कोणी निराश जायना ते जाल्यार कोणी आमी निराश जायना देखून हीं 2 कुटुंबां लास्टची 2 कुटुंबां हांवें सांगलीं एक नोयेचें कुटाम
एक आदावाचें अब्रामाचें कुटुंब कितें म्हणटा आमकां, देवान आमचेर आशिर्वाद घालता पर्यंत आमी कळनासतना मागणें करीचें. कळनासतना आमी मागणें करीचें. इल्लें करून सोडचें न्हय, कळनासतना आमी मागणें करीचें. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आतां आमी मागणें करया. आतां आमी कशें मागणें करया गी म्हळ्यार, तुमच्या कुटुंबाचेर बेसांव मेळाचें आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांतय गरजेकी चड बरवसो आमकां मेळाचें. आमची गरजां फुलफील जावचे की चड, आमचें तेसांवां मागलें पुरो आमचें मेळचें की चड, एक मागणें करया. सोम्या, हांवें हर एका म्हज्या कश्टां ती उणेपणां ती नदर तुजेर दवरचें बरी म्हाका तूं शिकय. तर मगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी सगळें दिंबी घालया. ह्या सक्रामेंतान जेजू आमच्या मदें हजर आसा. तो आमच्या हर एक लागीं तो उलोवंक आशेता. आज आमी इतल्या व्हड संख्येन आमी सांगाता जमल्या, सांगाता मेळ्ळ्या, सांगाता आमी मागणें करता आसतना खंयसर एक फिरगस कुटुंब, खंयसर आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी दिंब्यार पडून एकामेका पासून मागणें करतात, त्या वेळार आश्चर्यां घडटात. देव आपली काकूळत आमचे हर एकल्याचेर जण एकल्याचेर ओतता. त्या देखून आज ते काकूळदारान देवा लागीं आमकांच आमी समर्पण दिवया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. म्हजे श्वास आसता पर्यंत, म्हज्या बॉडींत ब्रेथ आसता पर्यंत सोम्या तुका एकल्याकच आराधन, महिमा, स्तुती जावं दी. हे गिता मारिफात आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. सांगाता मेळून गावंक आमी एक प्रयत्न करया. कंतार येना जाल्यार गीत येना जाल्यार टेन्शन करनाकात. तुमचे हात चोक्कास विस्तरून दवरा आनी सांगा, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಳ್ಸಂಕು 33:33. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. इतली आशीर्वाद म्हज्या जिवितांत तुवें ओतलय सोम्या. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಒಳಿತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ. तुझ्या जिविताच्या हर एका मेटाने सांगता रावलय सोम्या. हात धरून सलयले कृपा आशीर्वाद आमचेर ओतलय. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मस्तुपटी आमकां आमी नित्रान जाल्ले वेळार सकत कुडीनांतले वेळार आत्म्याचे सकत उणें जाल्ले वेळार आमकां चलोवंक जायनातल्या वेळार भलायकी बिगडल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत समस्येवर समस्या आयिल्ल्या वेळार जीवघात करून चिंता आसतना जिवीत नाका म्हाका म्हणल्या मतीक आयिल्ल्या वेळार कोणा पासून जिये हांवें म्हणजे मोग करतले कोणूच ना ह्या संवसारान म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार ಮಗಚನೋ ಬಿಯನಕ ಧೈರ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿದವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಪಾಡುವವರೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. दोन्ही हात आमच्या वैरुबार हरेके समर्पण देऊन ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. Alleluia, 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 आराधने समयात गाणं महिमात वाकडी तुझा तो आमचा देव आमका राखतली. Alleluia, Alleluia, ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia, ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುದಿನ ನಡೆಸುವ ದೇವರು, ಪೋಷಿಸುವ ದೇವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ परियेतलेकी आमकां जिविता देवाचे आशीर्वाद अनुभव करचे बरी जावं. तुम्ही आमच्या हर एकचे मागणे तो आहे जण एकट्याला की तो उलय आमच्या जिवितांत तुमचो आशीर्वाद जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. बुकेंत आमी आसतना मस्तुपेटी आमकां कुडीची बूक आमकां व्हडले मनशे बघना मोगाचे न्हू. कुडीची बूक आमकां मस्तुपेटी आमकां तामोची कशी म्हूण कळीत आसा, सोसून व्हरूंक आमकां कळीत आसा मोगाचे न्हू. जाल्यार आमच्या जिवितांत मोगाची बूक आयिल्ल्या वेळार, आत्म्याची बूक आयिल्ल्या वेळार
एकसूरपण जियेत आसतना कोणूच ना म्हूण बगले वेळार ती बूक तांबोवंक कोणातून साद आसा. आनी शिसांनी सांगलें, सोम्या सांज जाली, काळोख जावन आयलें, आमच्या घरा ये. ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜೆ ಆಯಿತು, ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು, ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಂಗಿರಿ ಪ್ರಭುವೆ. ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್. आणि आमची भूक तांबोवंक जेजू आज हांगासर मोगाच्यानो केवल उंड्या रुपार मात्र न्ही, खरोच हजार आसा. ताजे कोण कीर्तनकार म्हणटा, ताचेर नदर गेला मोगाच्यानो, ताचेर नदर गेला. आणि आज आमी आयकली कुटुंबा जिवितांत आमी आमची सगळी नदर आमच्या क्वॉलिफिकेशनाचेर न्ही, आमच्या एक्सपिरियन्साचेर न्ही, आमच्या प्रायेचेरय न्ही मोगाचेनो, ताचेर घालीची. ताच्या नदर गेल्ल्या वेळार इम्पॉसिबल म्हणलें आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा, इट इज नॉट इम्पॉसिबल. करेक्ट युअर सेल्फ. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. आय एम पॉसिबल. आय एम पॉसिबल. म्हणजे केदार आमी आमचेर नदर घालता, एवरीथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल. जेन्ना आमी ताचेर नदर घालता, तो म्हणटा आमकां, जेजू म्हणटा, नो, करेक्ट युअर सेल्फ. इम्पॉसिबल न्ही, आय एम पॉसिबल. तर त्याच सोम्याचेर आमी एक पुडी आमची नदर घालया, सोम्याकच पळया. मोगाच्या तुमच्या जिवितांत मस्त असाध्य म्हणलें आसा की तुजें सगळें कुटाम ह्या विस्तरल्या हाता मरिफात जेजूक समर्पण दी. तुज्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका व्यक्तीचें नांव ह्या वेळा मती काड. तांचें तें कितें पुरा उणेंपण आसा, तुजें तें कितें उणेंपण आसा, हर एके समर्पण दी. आनी आज जेजू विचारता, वेर आर यू? देवान आदावांक विचारलें सवाल, खंय आसाय तूं? आनी तोच देव तुका विचारता, खंय आसाय म्हणटा आसतना देव विचारता, तुजी परिस्थिती कितें आसा? हाव इज युअर सिच्युएशन? हाव इज युअर लायफ? हाव इज युअर फॅमिली लायफ? वेर आर यू इन युअर फॅमिली लायफ? खंय आसाय? मगाच्यानो विस्तरले हाती मरिफात हर एके सोम्याक ताकाच पळया. काळीज उगण इल्लोसो वेळ उलोवंक प्रयत्न करा. आज हांगासर तुमी कोणी म्हणी तुमच्या कुटुंबा पासून मागणें करना आसा जाल्यार एक हात अशेंच वयर उबारा. आज आमी कुटुंबा पासून मागणें करता. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ तुमच्या कुटुंबांच्या हर एका सांद्यांक तुमच्या मोती काडा. ह्या वेळार कोणाचें नावी मिस कर नाका. तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्यांक, ती परगांवांत हेर गांवांत खंय आसूं दी, हर एकल्यांचेर आशिर्वाद मागचो वेळ. आमी एक हात वयर उबारया. ह्या उबारल्या हातांत त्या कुटुंबाची सगळी थेसावां समर्पण दिवया. एक हात आमच्या काळजाचेर दवरया. हे आमचे कुटाम मोगान भरले कुटाम जायचे. पयलें तो मोग म्हजेतून आराम जायचे. मोग म्हजेतून आराम जायचे. ती कृपा म्हाका मेळून दी म्हूण काळजाचेर आमी हात धरया. जेजूक समर्पण दिवया. जेजू आमकां आशिर्वादान भरता. भिये नाकात तुमी, निराश जाय नाकात. मागया ल्हानशें मागणें तुमचे हर एकल्यांच्या कुटुंबा पासून हांव करता. तुम्ही दोळे तांकां एकात वयर दवरा. कुटुंबांच्या हर एका सांद्यांचें नांव काडा. नांव काडा, मती काडा, नांव सांगा जेजू लागीं आनी मागा तांच्या पासून. सोम्या जेजू, आज ही तुजीं भुरगीं सकाळींतून आतां पर्यंत हांगासर बसून तुजीं उतरां तांणी आयकलीं आनी पवित्र पुस्तकांतलीं भावार्थ बरवसो जिवंत दवरलें. 3 कुटुंबां विशयान ताणें नियाळ केलें. आनी ह्या वेळार ती तुजे लागीं आपले कुटुंबां तुका उबारन आसात. कुटुंबांत आसली खंत बेजाराई उणेपणाचें जिवीत तुका उबारन आसात. सबार सावालां टेन्शनां ती उबारन आसात. तांच्या कुटुंबा जिविताची अस्कतकाय तुज्या मुखार उबारन आसात. तांची हर एकल्याची मागणी तो आयक. हांगासर आयिल्ले म्हजे भाव आनी भयण, आज तांणी घरा फाटीं वेता आसतना कोणेय निराश जावन वचना तो सोम्या. हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद तोंड घाल. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसय आनी तुज्या हजरपणाद्वारे तांकां हर एकल्यांकी आशिर्वाद मेळूं दी.
आस्तानी उबारल्या हातांत काळजाचे दवरल्या हाताद्वारी तांच्या कुटुंबांचेर मोग आसूं दी. मोगाचे आशीर्वाद घाल. तांच्या कुटां मोगांत बांदून हाडून कुरपा दी सोम्या. जणेकल्याच्या कुटुंबांक तुझे आशीर्वाद वत म्हूण हांव मागतां. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ, ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸರಿ. ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ, ಹಂಗಹಾವಾಸ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, ಹಂಗಹಾವಾಸ ಸೋಮ್ಯ, आज 3 कुटुंबांच्या विशयांत आमी नियाळ केलें. 3 आदर्श कुटुंबां पवित्र पुस्तकांत आमी नियाळ्ळी. त्या कुटुंबांत तें सोलवणी आसली, त्या कुटुंबांत तें बावार्थ धंदोळलय आसलो जावंक पुरो, जाल्यार तांणी नदर देवाचेर गेल्ली काडूंक वचना. तांकां एक विशय कळीत आसली, देव आमकां राखता, देव आमकां आमचे कुमकेक येता. आमी ताजे लागीं मागणी करतना देव आमची मागणी आयकता, आमची दुकां पुसता, आमच्या अनवरांत पिडे शिडे आमकां धैर्य जाता. म्हाका चनो त्याच देवा तें पातयेणी दवरून आज तुमचे मदें कोणी तरी विशेष ते सावां घेवन आंगोणे घेवन हांगासर आयले जाल्यार उबे रावा. ह्या नोवेना वेळार, ह्या आराधना वेळार, आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ती सगळी आमी समर्पण दिवया. आज हांगासर येता आसतना विशेष ते सावां पासून तुमी मागणे करूंक आयले जाल्यार उबे रावा. तुमचे पासून ल्हानशे मागणे आमी करतले. एकामेका पासून मागणे केल्ले वेळार म्हाका चनो ताका म्हणटात विनवणेचे मागणे, विनवणेचे मागणे. एकामेका पासून मागणे करता आसतना आमचो क्रिस्तांव भाव बांदवपण वाडटा आनी सडटा. आमी स्वार्थी न्ही, एकामेका पासून मागणे करता. तर आमच्या उजव्याक आनी देवाक आसल्या, मुखार फाटी आसल्या हर एक आमच्या भाव भयणींच्या गरजां पासून आमी मागया. हांगासर आमी ओगेच येवना मोतीन मस्त टेन्शन घेवन आयला जावंक पुरो, कितें एक तेसांव घेवन तुमी हांगा आयला जावंक पुरो, कितें एक गरजो जारी जावन दी म्हूण मागणे करूंक आयला जावंक पुरो. निराशी जायनाकात, भियेनाकात, टेन्शन करनाकात. आज हर एकी सोम्याक समर्पण दिवया. फॉर हिम एवरीथिंग इज पॉसिबल. फॉर माय गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. म्हणजे देवाक हर एक साथ आसता. त्याच पातयेणेन आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. उबारल्या हातांत तुमचे तेसावां कितें आसात तें समर्पण दिया. सांगा तुमी कितें मागणें करूंक आयल्यात, आज कितें जाय म्हूण तुमी मागणें करूंक आयल्यात. तुमचें कितें उणेंपण ताका समर्पण दिवन
आशीर्वाद जोडूंक आयल्यात ते समर्पण दिया ह्या वेळार. मागा आमचो देव मागणी आयकता, आमकां कृपा दिता, आमकां राखता, आमकां सांबाळता. तो दीस आनी रात म्हणले बरी आमच्या संगता आसता. त्या देवा ते हर एक आमी समर्पण दिवया. आज कितें बरा मागणें करीच्या मनशां बघता जावं बरा कुटुंबाचे समस्ये, जाग्याचे समस्ये आनी कोणाच्या म्हणजे व्यक्तीन तुमकां दोश्ची जावन आसा, हर एक समर्पण दिवया. कोणाक तुमकां भोगसाण दिवंक कश्ट जावन आसा, खासदारी जिवितान सांगाता जिवंक कश्ट जाता, डिवोर्स दिवच्या मनशां बघता वेगळ्या चिंतपा येतात मतींत, वायट चिंतपा मतीक येतात, मस्त लॉस जावन आसा बिझनेसांत, शिकूंक जायना, कश्ट जाता, बरें काम ना, बरी सैरीक मेळूना, खासदारी जिवीत आराम करूंक आशा आसा, जाय सरी बरी सैरीक मेळूना. आणखी मागा मागा, जेजू तुमचे मागणी आयकूंक तयार आसा. हांगा हावासा जेजू, हांगा हावासा, हांगा हावासा जेजू, हांगा हावासा जेजू, हांगा हावासा. सो मी आज ही भुरगीं तुझ्या मुखार सवार ते सवा आंगोणे घेवन हांगासर आयल्यात, काळजाचे अत्रे घेवन आयल्यात. ह्या सर भुरग्यांचेर तुझे आशीर्वाद घाल जेजू. आनी मागले आंगयले आशेले तांकां मेळचे बरी जावन दी. तुझे कृपेचे बेसांव हर एकल्याचेरी जण एकल्याचेर देवाय सुमया. तांचे लागीं उलय, तांच्या काळजांत आज त्या भुरग्यांचेर तुझे आशीर्वाद देवन येवचे बरी हांव मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे आमी कोणाक परत सांगता दिंबी घालूंक प्रयत्न करया. सोमेंचे नदर केल्या येद्या व्हडा सक्रामेंता आमच्या मदें उंड्या रुपार हजर आसल्या हे सक्रामेंता जेजू तूं आमकां मेळोवंक आयले. ह्या गिता मारिफात आमी ताका आराधन करया, नमन करया. आमचे हर एकल्याचेर तें बेसांव स्विकार करूंक तयार जावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया. पूर्वीरा त्या रूप बोला नव्यो रीती अदया Bartaci bote Zesima pa Tășin sputa Ulasani stutiza Potvi măima săsna E costalia căsita Tu cadoga ce spirita Sama sami Navata. Amen. प्रार्थूया. ये देवा वेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सर्वणेचो फळ सदांच आमचे आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तार आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. Amen.
बलिदा 너의 남고도 फावो कतोया kiểm tra तुझे दैविक वरदान सरगी मन नामको तू पोसा मुंड्या वायना तू कसू दिता जीविता काळंदा दुसगता तुझे दयाम काय कोटायता तुझ्या नावान सोमल्या भक्ती आमी सोमल्या भेटूच्या कामकाजान बलिदा दये आमकां तूं फावो दया घेवच्या तुझे दैविक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबन आनी भयणीनो सांत लॉरेन्साच्या ह्या पूण तळाक आमी हरियेकलीं आयल्याव सांगता जमल्याव पवित्र पुस्तकाची कुटुंबां कशें आमकां हरियेकलें की बरवसो जिवंत दवरूंक प्रेरण जाली जातात म्हणलें आमी समजून घेतलें आनी आज जेजू आमकां आपयता तुमी कश्ट नासल्यार वजें वोवून आसल्यार तुमी हरियेकलीं म्हजे सरशीं येया संवसारान मोगाच्यान एक ताळो मात्र आयकता उणेपणां आसल्या वेळार कश्टांत आसल्या वेळार वजें वोवयत आसतना वजें घालच्या संवसारांत एक ताळो मात्र तो ताळो जेजून आपोवचो ताळो ह्या देखून तो ताळो आयकून आमी आयल्या जाल्यार आमचें हर एक उणेपणाचें वजें अस्कतकायेचें वजें खंती बेजारायेचें वजें आज जेजूक आमी समर्पण दिवया सांत लॉरेन्स आमकां हर एकल्यांक जेजू जशें वचोंक कशें पावाजें दुबळेकायच्या जिविता मुखांतर पावाजें म्हण आमकां शिकयत आसतना आमकांच आमी उणें करून घेवया खाली करून घेवया आनी जेजूची आशिर्वादां आमी आमच्या काळजांत बरोवन घेवन घरा वेता आसतना आमच्या कामाच्या जाग्याक गांवांक आमी पाटे वेता आसतना ते आशिर्वाद आमचें जावं दी म्हण मागया वस्तुपटी आमी देवाक वेळ दिवंक आमी पाटीन सरल्या जाल्यार आमचें वजें हळू करच्या देवा लागीं आमी उलोवंक आमी वेळ करचो ना जाल्यार देवातून आमच्या भाव भयणीतून बोगसाणें आतां आमी मागया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगुनिया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्नांच्या जिविताक पावो आमेन सोम्याका गुत्त महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्ग
आमी तुका दिमास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या बोजात पोसलाय आमची मागणी मानून घे ती त्या पवित्रज्ञ सांगातली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो योगी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उजव्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळ कायेचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांच्या कश्ट मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ कायेचो मोग आमच्या काळजांनी वडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेत आनी रजवट चलयता ससनांच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायेलिता सरशीं वचोन तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं देवान मोइजेक म्हळें जो हांव आसां तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां उपरांत देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायेलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो वोस आनी इस्रायल लोकाच्या मालगोड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो ताणें म्हाका म्हळें खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्ताक तुमकां करतात तें हांवें पळयलां देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतली भायर काडूंक आनी कानानगरांच्या हित्तीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जबुजीतांच्या देशाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकाच्या मालगोड्या सोवें इजिप्ताच्या राया सरशी वच आनी तांकां अशें सांग सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन
आरण्यांत वचोंक आनी थंय सर्वेस्पुरा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एका बलिश्ट हातान बोळ केल्या शिवाय तुमकां वसोंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणा. देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सर जिन्साची अजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वसोंक सोडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Servis porus samso Dev, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वीस पोराक वाकणा ताचे नाव हर्सिया. परजामोदे ताची कार्यां परगट करा. सर्वीस पोरान केल्ल्या आसर्या विस्मितांचो उगडास करा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमची मोती हाडा. Servis porus samso Dev, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणे केल्ले भासवणेचो हजार तकल्या पर्यान. ताणे केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाळ ताका उगडास आसा. ताणे अब्राहमाचो केल्लो करार. इजाकाक सपूत घाल दिल्ली बास्तेसती. Servis porus samso Dev, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. आपले पोरजेची संतत ताणे वाडयली. तांच्या दुस्माना प्रासड बळवोन तांकां केली. इजिप्त घरांनी आपले पोरजेचो द्वेश करिशे आनी आपल्या सेवकांक वंचन करिशे. तांची काळजां ताणे धारून केली. Servis porus samso Dev, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. Servis porus samso Dev, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. Alleluia, 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 alleluia. येया मुजी सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टात येल्यानो
आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशीव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसुम्या. येया म्हजे सरशी समेस तुमी कश्टांतलेनो आनी वजन वोवयतलेनो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जो तुमच्या खांद्यार गया आनी म्हजें लक्षें शिका. कित्याक हांव बळया आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवूंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू आमकां हर एकलें की आपयता आनी आमकां सांगता तुमी सर्व कश्टांतलेनो आनी वजन वोवयतलेनो म्हजे सरशी येया. तो एक दीस हांव एका फिरगजेंत विगार जावन आसतना दनपाराचो वेळ 12:30 जाली कोणा एकलो व्यक्ती मस्त एक स्माईल दिवन म्हजे लागीं उलोवंक आयलो. ताका पळयतना आमी खंयी सुमार वर्सांतोन आमचें मस्त क्लोज फ्रेंडशीप कोण ना म्हणचें म्हाकाय भोगलें. कित्याक म्हणत ताका पळयत आसतानांत इतलें मोगाचो व्यक्ती म्हणचें म्हाकाय भोगलें. कित्याक म्हणटा ताज्या मुखा म्हळ्यार एक हांसो आसलो आनी आयलो म्हणलो, फादर गूड आफ्टरनून, वळख जाली गे म्हजी. ना म्हळ्यार ताका बेजार जाता, वय म्हळ्यार म्हाका कोण म्हण कळना. हांव स्माईल दिवन तो ना म्हणी सांगू ना, येस म्हणी सांगू ना, ओगेच पळोवन रावलो. तो आयलो, बसलो आनी म्हणलो, फादर मस्त दिसतालें तुमकां पळोवन हांवें खंय. आतां खंय मेळ्ळो म्हणून कळनासतना पळोवचें खंय आमी. अशें ताणें उलोवंक आराम केलें. म्हज्या मतीन एकच सवाल, ओ आत्तूर मेळ्ळो गी, कलमाडी मेळ्ळो गी, बस स्टँडान मेळ्ळो गी, रेल्वे स्टेशनान मेळ्ळो गी, खंय मेळ्ळो म्हणून गोतूना. जालें अशेंत उलोवन गेलो. फादर तुमच्या लागीं उलयचें म्हण आयलो, मस्ती सजून मेळा जें म्हण आसलो, तुमी बिजी आसात म्हण कळ्ळें येवना. अशें पुरो सांगतना मस्त वळखीचो कोण ना, खंयी आदल्या दिसांनी खंयी मस्त क्लोज आसलें कोण, आतां विसरलें कोण ना म्हाका म्हण हांवें चिंतलें. सो उलोवणें आराम जालें. म्हणले उपरांत तो म्हणलो, म्हजी वळख जाली गे फादर तुमकां म्हणलो परत्यान. हांवें पयलींच्या बरीत एक स्माईल दिवन ओगेत ताका पळयलें. तो म्हणलो, म्हजी वळख तुमकां ना, तुमची वळख ही म्हाका ना म्हणलो. म्हजी वळख तुमकां ना, तुमची वळख ही म्हाका ना. तर म्हाका मेळोंक कितें आयले? तुमकां मेळोंक म्हण न्हय, खंय इगर्ज आसा सक्कड ह्या जागांक मेळोंक हांव वेता म्हणलो. कित्याक वेता जावंक पुरो? ताणें ताजी काणी आराम केली. ताचें नांव राजू म्हणून, ताचें नांव राजू. आनी राजू कशें गे म्हळ्यार तो मास्टलेचें बिजनेस करनासलो. मास्टलेचें बिजनेस हांगा मलपेतोन मास्टली व्हरून तिशेन विकचें. सांज जाताना घरा वेता आसतना मस्त पयशे मेळटाले आनी हो शीद घरा वचनातलो. वेता आसतना ताणें मेळिल्लें लाभ आसा न्ही तें व्हरून एक कडेन एफडी दवरतलो. ती एफडी केदाळे मेच्युरूच जायनातले. ती एफडी खंय गी म्हळ्यार तो सोरो मेळटा न्ही, बारांत एफडी दवरून घरा वेतालो. मास्टली पुरा विकता म्हणसर राजू स्ट्रेट रावतलो. मास्टली विकून जाल्ले मागीर घरा वेता आसतना एफडी दवरले पयशे केदाळे मेच्युअर जावंक ना. वो येता म्हण कळिल्लेंत घरचें दार पयलेंत बंद करतलें, मागीर परतेन येतलो. सगळी रात पावचें न्ही. तशें परतेन वचून आसले पुरा पयशे थंय.
अशें एक दीस ताका सांगलें आनी मुखार तुवें ह्या घरा पांय दवरनोस आनी मुखार ह्या घरा पांय दवरनोस कित्याक म्हळ्यार 5 पयशे घरा खर्चाक तूं दी न्ही आमी तुका जेवण घालना म्हण सगळ्यान ताका घरांतल्यान भायर घालून सोडलें. राजूक अनेक नांव आसलें आमकां पुरा सरनेम आसता पळय म्हजें सरनेम डिसोजा तशें राजूक लोकांनी सगळ्यांनी पळोवन ताजी परिस्थिती ताजे पुरा कितें पुरा ताजें क्वॉलिटीज पुरा पळोवन एक सरनेम दिल्लें. तें सरनेम कितें म्हळ्यार टायट राजू म्हणून कित्याक म्हणलो सांज जाल्ल्यांत फुल्ल टायट आसतालो. अशें जाल्ले उपरांत राजू एक दीस ताजे कडेन बरें सिजन त्या दिसा मस्त पयशे मेळिल्ले आनी तितलें एफ डी दवरूंक जायना म्हूण कळ्ळें ताका मॅच्युअर जायनातली एफ डी. सो ते ताच्या इश्टा मंत्रान सांगलें आज म्हाका मस्त पयशे मेळ्ळात. ते दाडा इश्टांनी म्हळें मस्त पयशे आसले न्हू तुमी सर्व म्हजी सरशी येया हांव तुमकां आसा. पयशे आसले न्हू तुमी सर्व म्हजे सरशी येया हांव तुमकां आसा म्हण राजूक तांणी आपयलें आनी सगळ्यांनी बरी एक पार्टी केली आनी तांणी कारार व्हरून ताका राजूक एक कडेन सोडलें आनी हे घरा गेलें. सकाळीं उठून पळयता आसतना राजूचें सगळी मुस्तायकी भिजून गेल्ली कित्याक म्हळ्यार ताका व्हरून घाल्लें खंय गे म्हळ्यार पावसल्या दिसांनी ताका व्हरून घाल्लें एका इगर्जीच्या कॉम्पाउंडा भितर आनी सकाळीं मिरण्या मायलो पळयता कोण कितें दारा मुखार अशें लंब पडला उठयलें उठोवंक वतना ताणें कितें केलें एक कोडसो उदक काडलें ताज्या माथ्यार घालें आनी तो ताजें काम करूं कितलें उठयलें रे उठोवंक वतना हांव ताका जाग जाल्ली केदां लागीं म्हळ्यार मिसाचें सकाळींचें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली सुभागी म्हणटा आसतना दोळे ओपन केले ताणें पळयलें खंय आसा म्हूण पळयलें तर खंय आसा म्हणून कळना आनी ती उतरां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ताच्या जिवितांत एक परिवर्तन हाडूंक शकली आनी तो इलो तयार जालो. एक थोडे दीस सोडून तेच इगर्जेक परत्यान आयलो खंय येवन त्या ಏಜಾಕ ಲಾಗಿ ವಿಚಾರಲೇಕೆ ಫಾದರ್ ನೀವು ಆ ದಿನ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಪಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಲೆ ಕಾಲೆಂಪರ ಸಂಗ್ಲೆಂಗ ಮಿಸಾ ಬೇಡರಾಯಮ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಪಾದ್ರೆ ಪನ್ ಮಿಸಸ್ ಬುಕ್ ಕಾಣ್ ಪಿತನ ಸುತನ ಅಂತ ಒಂದು ಸುರುಕರ್ನು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮನ್ ಸರ್ ಪೂರ ಸಂಗ್ಲಿದ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಗಿರ್ ಪದ್ರೆಪ್ಪ ಕಳ್ಳೆ ತಾನೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ प्रभू येसुविन देह इल्ली ताका समजून दिली ताच्या मागीर सांगलें आमच्या पासून आमच्या हर एकले पासून आमच्या आत्मान उणेपण सोसून कुर्सार मेल्लो जेजू आमचो जेजू तो तुजो मोग करता जीजस लव्स यू सो मच फादर हांव पातकी हांव मस्त पातकां केलात म्हजें नांव कळयत आसा की तुमकां म्हजें नांव राजू न्हय टायट राजू ताका इतलें परत सांगले उपरांत राजू म्हणलो फादर हांव म्हजी कंप्लीट जिणी बदलली आनी बरी खबर हांवें सांगी जेवण म्हाका आशा आसा हांव क्रिस्तांव जावना क्रिस्तांव जावंकय जायना हांव जेजूचो फाटला उदाहरण जावन जियोंक आशेता आनी आतां लागीं लागीं 16 वर्सां लागीं जालीं 16 इयर्स 16 वर्सां लागीं दिल्लीं ती एफडी मॅच्युअर जावंक वतना जाल्यार आतां दवरली एफडी मॅच्युअर जावन आसा बँकांत तो म्हणलो कोणें म्हाका घरांतून भायर गेल्लें ताणींच म्हाका सोदून हाडून घरा आपोवन व्हेलें आनी हांवें सांगलें ह्या घरा नाका हांवें एक बरें घर बांदलां 16 वर्सांनी पयशे एकठांय केल्ल्यांत थंय वचून रावया म्हण तांकां सगळ्यांक हांवें आमच्या कुटुंबाच्या हांद्यांक सांगात आपोवन हाडलें फादर देवान आमच्या जिवितांत विसनार आशिर्वादां वतल्यात हांव टायट राजू म्हणलो ताका हांवें सांगलें तूं टायट राजू न्हय स्मार्ट राजू कित्याक म्हळ्यार कोणाच्या जिवितांत जेजू येता त्या वेळार ती स्मार्ट जाता स्मार्ट हे देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो संवसार मनशाक कशें पडोवचें म्हणून पळयता पडुल्ल्या वेळार उठोवंक जेजू आमकां पयलो हात दिता हे पळयता हांव आसा म्हण हे देखून तुमी आयकलें
इंट्रोडक्शना वेळार ह्या संवसारान आमकां एक ताळो दीस आनी रात आपयता, दीस आनी रात आपयता. तो ताळो जावन आसा मोगाचें न्हू जेजूचो ताळो, जेजूचो ताळो. परगांवांत वावर करनासलो एक म्हजो इश्ट एक दीस फोन कर म्हणलो, फादर आमच्या गांवांत सकाळीं दनपारां सांजेर पेज जेवन जियेल्यार पुरो. परगांवांत वचून काम करचें न्हय फादर, परगांवांत वचून काम करचें न्हय. ताणें मस्त कश्ट सोंसले. ल्हान कामाक गेल्लो खंयच्याय कामाक मेळिल्लें खंयचें काम, फाटीं येवंक पयशे नात. कोविडा वेळार काम गेलें म्हजें, कशें जियोवचें म्हण कळना. गांवांत आसलीं कशें म्हणी करून जियेतलीं, जाल्यार थंय कशें म्हणी करून जियोंक जायना. ताणें त्या वेळार सांगलें, त्या वेळार म्हाका कुमक्याचो हात दिल्लो म्हजे मागण्यांची सकत. हांव कांयच करूंक म्हज्या मतीक येनातल्या वेळार, हर एकल्यानी हात सांडल्ल्या वेळार म्हजे हात हांवें वयर उबारले फादर, म्हजे हात हांवें वयर उबारले आनी म्हजे हात देवान घट केले. आनी आज हांव म्हजें तें स्वंत बिझनेस कोविडा उपरांत परगांवांत आराम केला म्हळ्यार ती म्हजी मागण्यांची सकत म्हणालो. तर मगाच्या भावनांनी बिणीनो, लुकाच्या सुवार्तेंत चॅप्टर 24 सांज जावन आयली, काळोख जालो. आमच्या घरा येसून या, आमच्या घरा येवन राव म्हणून शिसांनी आपयलें. आनी जेजू तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार सगळें परिवर्तन जावंक आराम जालें. तर आज आमी हांगासर येता आसतना वजें वन काडून हाडलां. म्हाका पाटी वेता आसतना तेंतू वजें घेवन घरा वचनाकात, कांयच बदलावण जायना. आज घरा वेता आसतना एक बरवसो म्हणलें किर्ण जेजूतोन तुमी घेतलें घेवन पाटी वसा. तुमी दुसऱ्या जाग्यातून, दुसऱ्या गांवांतून, परगांवां हेर गांवांतून हांगासर आयल्या जावंक पुरो. वेता आसतना जेजू म्हणलो तो बरवसो घेवन आसा. क्रिस्तांव न्हय आसलेल्या त्या एका व्यक्तीक, राजू म्हणल्या व्यक्तीक, ती क्रिस्ताची कूड आनी रगत ताणें पळयल्ल्या वेळार, देखल्ल्या वेळार, ती उतरां आयकल्ल्या वेळार ताची सगळी जिणी परिवर्तन जाली. मोगाचें न्हू, तो खंयच्याय डिएडिक्शन सेंटराक वचूना, कावन्सिलींग करूना, मागणें करूना, रितीरेक येवना, आराधनाक येवना, नोवेनाक येवना, खंयसर येवना. मोगाचें न्हू, ताणें पळयल्ली जेजूक. ताकाच हांवें सांगिल्लें नियाळा वेळार, तुमची नदर कोणाचेर घालनाकात. मनीस म्हणटा पयशे आसा गी, आस्त आसा गी, भलायकी आसा गी, तुमी सर्व म्हजे सरशी येया. जेजू म्हणटा हर एकल्यानी सांडलें गी तुका, ಜೀವಿತಾಂತ ಕೋಣಸ್ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ಭಕ್ತಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. तरमगाच्या भावनांनी बिणीनो, आज तुम्ही हाडुल्लें तें वजें, तुमची खंत बेजारायेचें वजें, पातकांचें वजें, उणेपणाचें वजें, अस्कतकायेचें वजें, तिरस्काराचें वजें, तें आज गुंडो आनी वायन भेटयत आसतना ताच्या सांगता जेजूक समर्पण दिया. जेजू आमी दिल्लो उंडो आनी वायन आशिर्वाद घाल आपली कूड रगत करून परिवर्तन करून आमकां वाडता जाल्यार तुमी हाडिल्ली ती कश्ट, उणेपण, अस्कतकाय कितें बरा तुमी हाडला ते सामा गरजो हर एकाचेर तो आशिर्वाद घालता. इतलें मात्र न्ही, तुमी ताच्या पासून वेळ दिल्ल्या वेळार तुमी कोणीय निराश जावन घरा वेचिनात. कित्याक म्हळ्यार तुमी हरी एकलीं, आमी हरी एकलीं देवा मुखार प्रेशस, वी आर प्रेशस इन हिज सायट. एक मिनीट आमच्या दोळ्या आमी दांकया. तुमी हाडिल्लें वजें हरी एकी मोतीक हाडा. तुमचे अस्कतकाय, उणेपण, तेसावा, मागणी हरी एकी मोतीक हाडा. आज खाणीक भेटयत आसतना तुमकांच जेजूक समर्पण दिया. जेजू आमकां आपयता, येया तुमी म्हजे सरशीं समेस्त कश्टांतलेनो आनी वजन वोबयतलेनो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आमेन. कासामी तुका पाणी जावन दिता, स्वादीक मोगान तुझ्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो.
तुझ्या पुतान आमच्या दारोकान आपणाकूच पेटयलो खुर्साची मोरो जेजू सांगता आज आमकांच भेटयता ताच्या बलिदानान वांटेली जाता स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो उडो आणि वाईन खान विदेशी आयला दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता आमकां सामी तुका काणी जावन दिता स्वादीक मोगान तुझ्या जीव आशेता स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो बाबा तुझ्या पुतान आमच्या दारोकान आपणाकूच भेटयलो खुर्साचेर मोरो जेजू सांगता आज आमकांच भेटयता ताच्या बलिदानान वांटेली जाता स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकाने महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रेच्या दबा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान दडलेले जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणशा बरी आपले जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त सक्सेंच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवी सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचे सर्वणे पसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत व्हांवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत कायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रतिमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस पोटू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेश्वराचे नावे येतात लोकांचे सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थसो गोट परगटुया Gesù melo, Gesù जीवन साला Gesù नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगयोन बापा जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळफळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती भगयोन जुजतीचो पती भगयोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सरवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजे ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक लागून रावता. येवेगी म्हूण लारेळ मागता की तूं सोम्या परता. हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक लागून रावता. येवेगी म्हूण लारेळ मागता की तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला काळजादारू गडून रावला. तुजे घरी येवन पावला काळजादारू गडून रावला. राज तुमकां ह्या बिडारो निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक लागून रावता. येवेगी म्हूण लारेळ मागता की तूं सोम्या परता. दर्शन
निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा हे म्हज्या पळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता देवी येमो लालेन मागता हे तू सोम्या परता हे म्हज्या पळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता देवी येमो लालेन मागता हे तू सोम्या परता कराटयता अर्गा पाटयता जेजू मोगळा काळजांत आयला बिडार गेला अर्गा अर्गा जेजू मोगळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसता मासारकांदा दोस करता आम्हा सर्वांक मोगान पोसता मासारकांदा दोस करता उपकार तुजो मावळो कसो मोग करच्याकी आदार तुजो उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेजू मोगळा काळजांत आयला बिडार केला अर्गा अर्गा जेजू मोगळा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परे आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमकां हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भोगतल्यांच्या हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेखून सोसूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचे आराधन सोलोन व्हरून अपुर्बेचो शिकवण दिवन नवेन सोलोन व्हरच्या मानदीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा दिएसेस प्रस्तुत आतां दिएसेसीच्या सोशल वर्क पयले YCS ICYMचे इन्चार्ज जावन आसून आतां आनीकी व्हडलो हुद्दो जावन आसा सोशल वर्क ह्या तांच्या हुद्देदार जावन डायरेक्टर जावन व्हरती सेवा दिवन आसात आज हांगासर आपल्या जायत्या वावटी राटवडी मोदें हांगासर येवन तांणी एक कार्य लितुर्जेचें देवस्तुतेचें नोवेनाचें आराधनाचें सोलोन वेलां तांचो उपकार बावडटा तांच्या मिसावान सांत लोरेस तांकां भरपूर मजत दिवं दी म्हूण मागता आज सा भेटवणी केल्या मानादीक बाप पाऊल कोटेंना तांची सेवा आमच्या वारड्याचे फालोटेन पाद्राप ते जावन आसात
सालादार जावन आसात तांच्या मेळाचे आनी प्रस्तुत केरा फिरगजेचे विगार जावन भोव रितीन थंयसर बांदून हाडच्या फिरगजेचें काम इगर्जेचें काम तशेंच नव्या घराचें बांदपाचें इगर्जेचें काम चलतें आसा. सदांच थोड्याच म्हयन्यांनी ताचे वर्तें पवित्रपणाचें आशिर्वाचनाचें कार्य जावनचार आसा. आज हांगासर ते आयल्यात तांचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदेकात आसात आमच्याच फिरगजेंत निट्टे कृपा किरण हांगासर वस्ती करचे नवे सुपिरियर जावन आयल्यात मानादीक बाप अँटनी वाज. तुमकां तांची वळख आसूं पुरो ब्रह्मावार नोवीस इगर्जेचे शिल्पी ते थंयसर नवी इगर्ज ताणें बांदली. उपरांत गार्डाडी फिरगजेचे विगार जावन आतां हांगाच्या निट्टेच्या कृपा किरणाचे ते सुपिरियर जावन आसात. तशेंच आमचे मदें आसात कुमसारांत आमकां कुमो करतात मानादीक बाप आनंद. तेय गांवांत पेर्नालचे जायत्या फिरगजेनी वावर करून दोहा काठारांत जायतीं वर्सां सहायक जावन प्रस्तुत कृपा किरणान सांदे जावन आसात आनी MSc करतात कावन्सिलिंगान. ते तांची कुमसाराक ते आयल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांती हांव तांकां बरें मागतां. आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. मानाचे वाती वाणच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार जावंक पुरो जेवणा बाबतींत जेवणाचे वंतीक जेवणाचे प्रायोजक मुर्दोम पिरजेन जावन तांणी आपल्या आत्रेक आशा मेळिल्ल्या उपकारांची अर्गां दिल्यांत आसता. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. जे कितें तांणी तुका दिलां तें तांकां दिल्ल्यांत आमी हस्त्या तोंडान दिल्ल्यान तो घेता म्हणल्यार त्या पातयेणेन तांकां तूं पाटी दी. तांचो दिसपडतो ग्रास दी. तांची आशा आत्रेक फळादीक कर. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजांत उजवाड फांकूंक तांच्या घरांत तो उजवाड सोंपतना सर्त असो काळोख त्या घरांत पयस वचूं. शांती समाधान ताची उजवाड तांच्या घरांत आनी तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक लाभूंक आनी अशी तुजी कृपा सालोरेसा मरिफा तांकां फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां प्रवीण डिसोजा बळकुंजे, प्रवीण डिसोजा बळकुंजे, सियाना मतायस दुबय, सियाना मतायस दुबय, जुलियाना मार्टिस अँड फॅमिली पांगळा, जुलियाना मार्टिस अँड फॅमिली पांगळा, सविना मार्टिस अँड फॅमिली मणिपाल, सविना मार्टिस अँड फॅमिली मणिपाल, रोनाल्ड अँड फॅमिली दुबय, रोनाल्ड अँड फॅमिली दुबय, रोशल अँड डेनियला मेंडोन्सा कारकळ, रोशल अँड डेनियला मेंडोन्सा कारकळ, लायनल नोरोना बेळमण, लायनल नोरोना बेळमण. आयची पिरजेंत अलायझा लीना सल्डाना शिरवां, अलायझा लीना सल्डाना शिरवां. आज होळीक स्पॉन्सर केल्यात रोनाल्ड आगेरा केरा, रोनाल्ड आगेरा केरा. हाचे मुर्दोम माटिल्डा अँड जॉन बार्बोजा हिरगान, माटिल्डा अँड जॉन बार्बोजा हिरगान, सेड्रिक मतायस शिरवां, सेड्रिक मतायस शिरवां, बेन्झिटा ॲनेट नजरेत शिरवां, बेन्झिटा ॲनेट नजरेत शिरवां, हिल्डा कॅस्टलिनो नक्रे, हिल्डा कॅस्टलिनो नक्रे, रिशल मेंडोन्सा शंकरपुरा, रिशल मेंडोन्सा शंकरपुरा. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Santa Loresa, वंदना आमी करतां तुका, वंदन तुका इश्टा जेजूच्या, वंदन घे आज भक्तांचो तुज्या. सान लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सान लोरेसा
तरण्या प्रायरीस पावरता खातीर कठीण कस असून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे वर्त्या फातयान आमी तुजे सरसी आयल्या जिओ बावार तेर बरवसो देवासोने आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोण दी आमच्या बेसांग सरी जावन निसकटपण आमचे थंय परजडशें कर आमच्या सरत मेघ आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धक्क्यांक पिळशिडेन कश्टांत आसलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी वावरशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडटांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो वसवाट आनी देवाची वळख मेळशें कर तुज्या बळा देख मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दे आमच्या कुडयात्म्याच्या सर्गत जाली तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात भायर पडलें भांगर मेळिल्ल्या पासत बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत पॉयंट बऱ्यान जाल्ल्या पासत बरी सैरीक लाभिल्ल्या पासत रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत बरें काम फावो जाल्ल्या पासत दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या जाल्ल्या पासत मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिव्या अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू हर्षितांव तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 सान लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळच्या पासत 28 कुटुंबांनी समाधान शांती लाभोंक 63 जाणांक बरें काम मेळोंक 8 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक 87 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक शॉप सेल जावंक 13 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक UKचे PR मेळोंक दोगांचे हात दूख 4 जाणांचे उसमोड पाट दूख पेंकाट दूख गुण जावंक अन्याय केल्ल्यांची मत उजवाडोंक 12 जाणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोंक 17 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 9 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्यान फ्लॅट सेल केल्लें पयशे पाटी दिवंक 14 जाणांक बरो फुडार मेळोंक 5 जाणांचे पोट दूख 8 जाणांची शिरांची पिडा 10 जाणांची मोतीची पिडा तेगांचो कान दूख 7 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांचे किडनीची पिडा लिव्हराची पिडा गुण जावंक 11 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 9 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 33 जाणांचे हातापांयांच्यो गांठी दूख गुण जावंक 12 जाणांची दोळ्यांची देशपाटी मेळोंक 13 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक 8 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्या खातीर 5 जाणांक विजा मेळचे खातीर टॅक्सीक बरें भाडें मेळचे खातीर 28 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर आमी सांत लोरेसाची मजत घेवन एका गिता रुपार देवाची काकूळट आमी मागया देव आमचे मागणें आयकोवच्या पासत दया तुची दाखय मोचेर येसो मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन आसा आपोडाणे गुण कर म्हाका येसो मिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला सांत लोरेसाच्या मजतीन दोगांक बरें घर जावंक 16 भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांत पयस सरोंक दोगांक बरो जागो मेळोंक 4 जाणांनी इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटी मेळोंक 7 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक दोगां जोड्यां मदें एकवट माये मोग सोडोंक 6 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक 14 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 5 जाणांचे मायग्रेन मोलाव्याधी 9 जाणांची एलर्जी दोगांचे थायरॉयड गुण जावचे खातीर आमी मागया दोगांक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळचे खातीर 11 जाणांक कामान भद्रती मेळचे खातीर आनी सांबाळ चडचे खातीर एकल्याची विजा स्टॅम्प जावन 6 जाणांचे पॉयंट बरें जावंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोंक भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावंक फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेडीर आसले किडनी फंक्शन नॉर्मल जावंक शुगर क्रिएटिन नॉर्मल जावंक पासपोर्ट बेगीस मेळोंक कुटुंबां देवापोवणी फुलोंक 7 जाणांचे वायट सवय तावन सुटका मेळोंक आमाल पिवणे गुडका तावन सुटका मेळोंक जाग्याचे समस्या परिहार जावंक एकल्याची मोठाय उणी जावंक तांकां बरी भलायकी मेळोंक सर्पसुत्तू जाल्लें संपूर्ण तरान गुण जावच्याक एकल्याचे युरीन इन्फेक्शन गुण जावचे खातीर आमी मागया कष्टांत सांपडाताना नश्टांनी अडचताना
कष्टांक सांपडाताना नष्टांनी अडसताना निराश नाका दैराण आपोय तोच तुका ओकंगता निराश नाका दैराण आपोय तो तुका ओकंगता. प्रत्येक त्यासा पासून दोगा भुरग्यांची एडीएच समस्या पर्याय जावं, जायत्या भुरग्यांक ऑटिझम आसा ती गूण जावं, रवी म्हणल्या बाबाच्या पांयांक वेगीच बोळ मेळोवन ताणें चलच्या बरी जावं, एका भुरग्याची रॅक्टल समस्येक गूण जावं, दोगा भयणींचे कॅन्सर पिडा गूण जावं, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळोंक, एका भावाक बरी सैरीक मेळोंक, लिना म्हणली भयण ब्रेन हॅमरेज जावन आस्पत्रेंत आसा तिजी भलायकी बरी जावं, एका जोड्याक भुरग्यांचे देणे लाभोंक, लिना डिसोजा म्हणल्या भयणीच्या विशेष तेसावां खातीर आमा सुमेस्तांच्या तेसावां खातीर मागया. ಕರ್ತೃತ ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅರಣ ಭಿನ್ನಾದ ಒಕ್ಕ ಅರಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಈ ಜಾಗಡಿ ಏರು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರಣ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾವಡು ಅಗಲ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆలు ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಅಗಲ್ನ ರೋಗ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಗಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪೂರಾ ದಿತಿನ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆನ ದೂರ ಪೋವಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈ ಪಸದಿನ ಪೂರಾ ಯೋಜನೆ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ ಆವಡು ಈ ಜಾಗದ ಬತ್ತಿನಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರಿ ಕಾರ್ನಿಕ ದೇವರೇ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ನಟದಿನ ಪೂರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಡಾಯ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೊಡಾಯ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಕೊರಡೋ ಪಂದು ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ Alleluia, Alleluia, Allelu, Alleluia, 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 Allelu, Alleluia. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवचे जीवन बगे मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा ओगळसूनचे भाग आमकां सुमेस्तांक फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बदकां भोगोवचू आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटान दी तूं आमकां निवड. भगवंत लोरेस मार्तीरा आमा पसत विनाती कर. क्रिस्तचे बसनेक आमी पावो जावची खातीर प्रार्थुया. येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हण लायन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आमेन. एक ना अनेक रितीन आमी जावं हेरां जावं कोण हें पळयता जावं तांची पिडा गूण जावं. सान लोरेस ह्या घडये विशेष तर आमचे खातीर मागोवंक भलायकेची माय गियाद माय मार्गदर्शी आमचे खातीर मागोवं. जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमकां नितळ जावं म्हणून आतां आमच्या पिडे खातीर आमी मागया. आमचे दोनूय हात आमच्या हृदयाचेर दवरचे. आमचे पसत हेरां पसत तुज्या भोगल्या नासल्या पसत विश्वासपणी आमी आतां मागया.
सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आमचे मागणे ऐक आणि नवी भोग तुझे सरशीन पावोन दे. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससन देवा तुझी गुण कची सकत पिडेस कुडींत वतून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पदकांक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर बंदसपणांतले तांकां सुटय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्तां सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुझ्या दैवीक सहवास असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी मुलिदस्कायेन तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जिवंक आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफा. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर रावू आनी तुमकां राखून सांबाळ व्हरूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या म्हटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी सदां काल रावो. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं जेजूची काकूळट आमकां मेळोंक जेजू तावन संपूर्ण पातकाचे भोगसाणें मेळोंक हें पवित्र तेल आमचेर मागतना बावडटाना आमी ती कृपा घेतना पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो आनी पेकोय लाभो सर ती कुडीची भलायकी लाभो म्हणून आमी समेज उबे रावया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्विकार करया. गीत गावया. पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या सस्पाता जिनी मोची उसवाड फाकोंक ये अंकर सस्पाता जिनी मोची उसवाड फाकोंक ये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडटे चलोवंक ये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडटे चलोवंक ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवो पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवो सोमेस म्हाका साडून गेल्ल्या वेळा मजत तुजी लाभोंक ये सोमेस म्हाका साडून गेल्ल्या वेळा मजत तुजी लाभोंक ये निराशेन देस्पोट चल्ल्या वेळा मुसवण लाभोंक ये निराशेन
सवण लाभोंक ये पवित्र ज्ञान आमचेर तूं देवोन ये पवित्र ज्ञान आमचेर तूं देवोन ये चीनी मोचीचियो पवित्रपणी परपेंत मोरोंक ये चीनी मोचीचियो पवित्रपणी परपेंत मोरोंक ये सुखानी दुखानी हर एकडी सांगात लाभोंक ये सुखानी दुखानी हर एकडी सांगात लाभोंक ये पवित्र ज्ञान आमचे तूं देवोन ये पवित्र आमचे तूं देवोन ये पवित्र ज्ञान आमचे तूं देवोन पवित्र ज्ञान आमचे तूं देवोन ये Morti Santa Loresa वंदन आज आमी करतां तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन गे आस्पतांचो तुज्या वंदन मोर्ती सांता लोरेसा वंदन आज आमी करतां तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन गे आस्पतांचो तुज्या महिमा गायली तुवें देव बापाची सर्वस्थिती करून कुशिताची वापरली स्तुती क्रिस्ताची सेवा करून तुपल्या धक्क्याची वंदन मोर्ती सांता लोरेसा वंदन आज आमी करतां तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन गे आस्पतांचो तुज्या मोगाळ पुता सोवे आंकार मरी आशीर्वादी म्हाका जेजूच्या पवित्र काळजांत आम्हा सर्वांक दे तुजे आशीर्वाद भाग्यवान लोरेसा आम्हा बसत नदीकर भाग्यवान कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या दुस्मनांनी बाबाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.